स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ॐ श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरित्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। सद्गुरु आयले कडरी शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य माझे वैराग्य जाचे वशिष्ठा परी ज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। सर्व श्रोत्यांक नमस्कार करता। तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तेथे माझी वित्पत्ती किती बुद्धिहीन अल्पमती सलगी करीते जे जे काही आठवावे तेथे तुम्हास पूर्वीच ठावे तेथे न्या काय अनुवादावे ज्ञातेपणे करुनी। जय जय रघुवीर समर्थ। हे हांव म्हणणं हे समर्थ श्री समर्थ म्हणटस कल्ले सांगू गेले दी तुम सगळे पहिलेच गोत असता अकल सांगचे मग जाल तर केस सांगतात आणि क्लिअर करतात फंडा शुड बी क्लिअर। तशी आज जे दासबोध आहे तशी असं आणि आज मनाच बोध असं तो 17 श्लोक असं मनी मानव व्यर्थ चिंता वहाते। आज पैल खंच शिलो मरे त्याचा दुजा शोक वाहे अकस्मात तोही पुढे जात आहे पुरे ना जनी लोभरे क्षोभ त्याते म्हणून जनी मागुता जन्म घेते। वासना मला इच्छ जी असता ती ते गाडवाक एक बंडी लायता ती तो बंडी घेऊन बसता आणि त्या बडयेच दुसरी टोकाक एक गाजर लायता आणि अशी स्ट्रेट धरता आणि त्या गाडवाचेर तो परीट तो बशिल असता रजक धोबी आणि तागल आंगार सगळे हे घालेले असता गाडवाल फाटीरी आणि ताक चमकयत तो अशी बंडी बांधून दवरस ते गाजर दिसता गाडवा भो गाजर प्रीत काय ते धांवता 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 आणि शेवटी कितलो तो धांवता तितलो गाजर मुखार वता। तशी आमगेलें हें जाता की
कितले केल्ले तर के लोभ रे क्षोभ त्यात कितले लोभ केल्लो हें जावंका तें जावंका आनी तें दूर धांवता कले म्हण आमी हॉड्ड जावन बसल्यां ती सान चेरडाक न्ही अशी बरींच हें करतात पळय मुखार चून वता ती सरकून तर ती वतना तांकां मुखार सरका म्हणून उमटी पडना पण मुखार सरका म्हणून कलेपूण एक खेळणें दवरतात ते खेळणे अगदी लागीं दवरल्यार फट्टकन घेता आणि दुसरे कले खेळण्यास की पळयता किंवा ते खेळणे पळयतच बसता आनंदाने आणि दुसरे सुद्धा खेळणे मागशी लागना तेंच घेवन खेळता जर ते खेळणे जर चिके आनी धूर करतात आमी आनी ताका पांयां कशी आधार दितात पांयां आधार दिल्या कल जाता ते मुखार वचका म्हणून अशी जेन्ना प्रयत्न करता तेन्ना पांयाच्या हाताक टच करून ते मुखार वता अशी मुखार वचूंक सरच्याक शिकता चेडूं जाल्यार केन्ना थंय ते मुखार वतगोतच की ते सादारण ताका जाय आशिल्ले खेळणे विदीन रीच आसत अशी दिसका म्हळ्यार मात्र ते मुखार वता ना जाल्यार वचना मुखार वचचे सोंड दिता तर मुद्दाम अशी डिस्टन्साचेर दवरका ती ताका सहज मेळ्ळी हें पण दिसका सहज मेळटलें तशी अंतराचेर दवरका म्हळ्यार ते मुखार वता तशी आमगेलें हें जाता ते चेडूं तरी बरें आसलें की प्रयत्न करून वता आमकां कल जाता एक मेळ्ळें की तें घेवन खेळ्ळें अशी ना ताजो वापर उपभोग घेता बसली म्हण तें ना एक जाल की आनी दुसरें जाल की तिसरें जाय कारण दृश्य वस्तू अशी आसतात न्ही कितले मेळटर की ताका इकनॉमिक्सान डिमिनिशींग मार्जिनल युटिलिटी म्हणटात आमरस भोव प्रिती आमरस आतां येतलो आंब्या सिजन परतच आमरस म्हळ्यार जालें हां जाल्यार कितले वाटी पिशी मनुश्य कितले वाटी पिंचाक शकता सांगात एक वाटी पिलो भोव बरं जाला आनेक दी वेळ पाची हां दी आनेक पिली 3 जाले 4 जाले कडे ते आमरसाचेच एक नमने धेंक येवचे लागले ह्यो नाक बा म्हूण तरी की नाक म्हणू जायना तरी आनेक घेतले शेवटी ताजी नाक्का म्हूण जाता तशी पण लोभी मनशाक तें सुद्दां जायना नाक्क म्हूण दिशील तर की फुकट मेळ की आनी जाय शेवटी ते मायनसांत वता म्हळ्यार ताजो त्रास जावचे लागता आनी तशी जावन हेल्थ बिगडता हें बिगडता सगळें तर तेमी ते सांगतात कलें मरे एक हें पुरे ना जनी लोभ रे क्षोभ त्यात लोभ केल्यार क्षोभ जाता त्रास जाता म्हणून जनी मागुता जन्म घेते मोरची वेळा सुद्दां एट अ गिवन पॉयंट ऑफ टायम कलेपणी खावंच व्हरता कलेपणी ड्रेस घालूंच व्हरून वता तेमी ती सांगता ती कले कापड घेतली की अमक्याक लग्नान न्हिसतली म्हणून दवरची ना तशी दवरल्यार ते लग्न म्हणसर आमी व्हरतात की ना म्हण सांगू जायना कडेन कापड तशी व्हरता आनी ताजे कोणाक कोणी दिवन सोडतात नाल्यार पांचशी न्हय खुशीन घेतील आनंदान म्हणून तिकाची दहन करतना तिगेले आंगार घालून सोडतात तें कापड म्हळ्यार चलो तेमे बॉडी सांगत तशी जाता तुमी जे कल करचेच न्ही इमिजिएटली करता आनी तांतू मेळ्ळेल्यांत आनंद मानता मेळ्ळेल्यांत तें जड आत्मनिवेदन आमकां शिकयल्लें मस्तपण शिकयल्या समर्थान की जे आमकां जड दृश्य वस्तू दिल्ल्या दिसता आसत ती सगळी आमकां देवाने आमकां वापरचे खातीर दिल्या आमगे सुविधे खातीर दिल्या आमकां तांचो फायदो घेवचे खातीर दिल्या की सुखान जगो म्हूण पण ती केन्नाय ती तागल वस्तू तर आमी एक मनान घेवंक काय आमगेल न्हय पण आमकां वापरचें दिल्या आमगेल न्हय पण आमकां वापरचें दिल्या काल खंयच्यान एक हें सुचिल्लें वापरचें दिलें तें आमी सम वापरना ती बरोबर आनी नुस्तेंपुणी चिंतपुणी करता ती नाल्यार कलेपुणी करता सम वापरना ती एकल्याक फ्रीज दिले खंय वापरच्याक गरीब आशिल्लो काल मालकान ताका फ्रीज दिलें ताका फ्रीज वापरच्याक कळना इलेक्ट्रिसिटी सुद्दां मदें येता मदें वता अशें जावन तें फ्रीज वायट जालें ताका रिपेर करून दिवच्याक कळना मॅन्युअल वाचूंक कळना तावळी बेजारान गेले ताका तें इतलो हाडटा म्हण घरांतूं तान प्रितीन दिल्या म्हण आपण ना म्हणूं खंय जायना घेतल्या लोभ न्ही फुकट मेळ म्हणून घेतलें तर शेवटी ताणें कल केलें तें इलेक्ट्रिसिटी काण दवरली आनी तें समज स्वच्छ केलें तातूंत पुरे ते ट्रेज आनी काडले ते थोडे ट्रेज अशे दवरले आनी ताचेर गोमटेची इस्त्री कपडे आनी हाड न्हू
किंवा कपडे हाण थंय रचून दवरच्या सूड केले. अरे हे फ्रीज अशी कशी म्हणून उगवण पळयल्या री कपडे दवरलेत तांतूं. आमगेल तशी जाता, आमगेल तशी जाता. मनुष्या देह म्हणून आमकां दिला, आमी ते कशीपणी वापरतात. म्हळ्यार कल खातीर दिला, ताच्यान एक आनंद, एक थंड उदक पिवचें मेळ्ळो, थंड आयस्क्रीम खावचें मेळ्ळो, हें हाजे खातीर दिल्लें आसना न्हय गर्मेंतून. ताजो उपयोग ताजे खातीर करनात. कल्लेपणी फालतू चिजे खातीर आमी ताजो उपयोग करतात आनी वेस्ट करतात. दिल्लें शरीर वेस्ट करतात. कोण व्यसनांत वता, कोण आनी कसल्यांत वता, कोण झगडे मारता बसता, कोण कसलें करता, कोण मस्त प्रॉपर्टी करता म्हणटा तातूंत शिरकून पडटा, ताका सगळें आंग तातूंत शिरकता. तशी जाता. तावळी कल करचें. ते मिती आनी परत चिंत करता. कळ्ळें मागीर एक हें कोण जायना. आमकां दिसता जें मेळ्ळें तें कायम आमचें आसता, जाल्यार तें आसना, वर ना तें. कळ्ळें मागीर आमगेलें न्हय तें दुसऱ्यांगेलें. बाय पर्टिक्युलर टायम वी हॅव टू रिटर्न. आनी बाकीच म्हणी लायब्ररीन बुकाचें हें आसता न्ही, तारीख आसता, हें आसता, तरी त्या तारखेक परत करता म्हणून गोत्त आसता. तोसर आमी बराबर वाचता ती करतात. हें तशें न्ही, केन्ना काण घेतात म्हणून गोतना. तेमी ती आमगेलें अर्धवट एट अ गिवन पॉयंट ऑफ टायम कसलेपणी बरलेलींच आसता. हें कोण जाय न्ही, तें कोण जाय न्ही. आतां फाय कल जातलें हें आमकां गोतना. मस्त आमी शेख मोहम्मद अल काणशी मस्त प्लॅनिंग करता ती. आमी जानेवारीन हांगा वचा, फेब्रुवारीन थंय वचा, आनी खंय की कार्ल वचून राबया. नंतर ते अथश्री म्हूण जाल्यार खंय थंय वचून मजा करया. खंय की माझे आजोळ म्हूण खंय की जाल्यार थंय वचून 4 दीस राबून मजा करून येवया. सगळे आमगेले शेख मोहम्मद अल काणयो. जाल्यार मस्त हांगा 17 श्लोकांत ते सांगता ती मनी मानव व्यर्थ चिंता वहाते. म्हळ्यार ताजी कल करचें, कशी करचें, ताजें प्लॅनिंग आमकां मेळटलें की ना, हें की ना, तें की ना, हांगेल कशें जातलें, तांगेल कशें जातलें, चेडवांगेल कशें जातलें, तें चेडवांगेल कल जातलें, तें चेडवांक कलें पडलेलें आसना आमचे बद्दल किंवा स्वता बद्दल सुद्दां. आमी व्यर्थ चिंता करतात तांगेली, आनी कांय ना. जाल्यार अकस्मात होणार होऊनी जाते, होय की नाही. अकस्मात होणार होऊनी जाते. घडे भोगणे सर्व ही कर्मयोगे, मती मंद ते खेद मानी वियोगे. सगळे दिवस समसना ती, मस्त पण ता बरी सुद्दां आसता ती. जाल्यार बरे दिवस जेन्ना येता ती तावळे अयो हेंवें वतलें म्हण भंय येता तूं. हें वचूल्यार कल करचें म्हळ्यार कायम आसता अशी इच्छा. जर आमी एक्सेप्ट केलें दीस टू शॅल पास, जाल्यार आस तेन्ना ताजो उपभोग घेवया न्ही. म्हूण जर हें केलें किंवा बरे दिवस आयले तर गर्व जायना. कल्या म्हळ्यार एकच मोठो दवरचो, दीस टू शॅल पास. व्यर्थ चिंत करची ना. आमकां वापरचें जितले दिवस दिल्ले आमी बरें करून वापरचें. कशी वापरची कळना जाल्यार कोणाक कोणी विचारून घेवचें, मॅन्युअल वाचचें, सद्गुरूंक विचारचें हें कल खातीर दिल्लें आमी कल करका, कशी हाव टू गो अबावट. मस्त चुको केल्ल्यो जाल्यार आनी चुको करची ना म्हाका, हांव रायट ट्रॅकार कशी येवचें म्हणून तांकां विचारून त्या प्रमाणे आमी तशी वागूं सुरू करचें, त्या रायट ट्रॅकार येवचें. आनी प्रत्येकल्याक अधिकार आसा सुदारचो. कल्या म्हळ्यार आमी त्या परमेश्वराक लेकर आसा. लेकर म्हळ्यार खंय चेडूं, सान्न चेडूं अर्भक आसत आमी. इतलो व्हड तो परमेश्वर, तागेल आमी लेकर आसा ती. तर आमी कसलें चिंत करका. मग आई तरी सांगताली देव पिंडी रचूंच पयलीं उंडी रचूयता. एक हिका गरीब बायल पाप, तिका तीळ जाली खंय, गुरबीण आशिल्ली, झोपडपट्टी राबताली, तीळ जाली. 3 चेडवां, एक चेडूं सुद्दां स्वताक सुद्दां पोटभर तिका ताकत ना तसले तीळ जाले. आनी तीळ जाली ते बाळणपणान ती गेल्ली म्हणा पण ती चेडवां अनाथ जाली न्ही. तावळी म्हळ्यार कोणकी येव न्हू, अयो सगळ्यांनी म्हण पाप त्या चेडवांक गेलें, तांकां कोण पळयतलें, अशी तशी करून हांव सु गेली मग हांव ना ती चेडवां म्हणून. तर नंतर कळलें जालें तांकां कोणकी व्हरून अनाथ आश्रमांत घालें. अनाथ आश्रमांतूं एक व्हड रईस आयिल्लें कपल, तांणी त्या चेडवांक दत्तक घेतलें. तांकां चेडूं नाशिल्लें, 3 चेडूं एकल्याक. आनी दत्तक घेवन ती इतली बरी जाली, व्हडड बिजनेसमॅन जाली, ही जाली तीन जाली. आनी मुख्य म्हळ्यार तांचेर बरे संस्कार जाले. हे देवागेले एरियल व्यू आसता. ती जर जिवंत आशिल्ली तीक शक्य आशिल्लें त्या चेडवान तशें वाडोवचें ना. तरी आतां कल जातलें
तिगल बामणाक काळजी दिसली, अयो ह्या चेडवांगल कल जातलें म्हणून हावस गेली मग आपण कशें हांकां पळोवचें हो अनाथाश्रमांत घालें तर तांगेलें बरें पण जालें न्हय. त्यांनी ते हांगा समर्थ सांगता ती मनी मानव व्यर्थ चिंता वाहते, जे जगता तांकां आमगेलें कल्लेपणी बरेपण आसताची आनी आमी तें सोदून काडटा. कल्लें देवान दिल्लें तें आमकां योग्यशीर म्हूण दिलें. मागचें सो देवाल्या कशी म्हाका हें दी तें दी म्हूण न्ही, तुगल योग्यते प्रमाण तूं म्हाका दी म्हूण, तुगल योग्यते प्रमाण दी. हांगा एक गोमटी काणी आसा, एक हान तूं एक एक कीर्तनकारूची तांणी खंय कीर्तन एकाण वचून तावळी ते प्रवचना सप्ताह आनी आसली थंय राबची वेवस्था करतात. तावळी एक कडेन तांगेली राबची वेवस्था केलेली तर ती तांगेली सरबराई इतली करताली. ते एक जांबूळ विकतली, जांबळ विकतली बायल मनशी येवन येवन जांबूळ घ्यावो माये जांबूळ घ्यावो, पाहुणे आलेत ना, घ्या घ्या त्यांना छान वाटेल, बरं वाटेल, सत्कार होईल, घ्या म्हणून. तर घेतना तिने थोडे घेतले म्हणाली हांकां आयकल्यार कल दिसतलें जांबळ आयली तरी घेयनी ती आमकां दिनी ती दिसता म्हणून की कलकी तिने थोडी घेतली. तर तिगल एक 5 वर्सां चल्लो थंय गोल गोल फिरून फिरतो पळयलो कळ्ळें. तर तावळी ताका अरे घे जांबळं घे बाळा घे म्हणून सांग खंय. नाका 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 घे ना, काढून घे तुला पाहिजे तेवढे आणि खा म्हणून सांग. नाही नाही म्हाका आईन सांगल्या मगल्या की कोणें कल्ले खावच्या खण दिल्ल्या री घेवची ना अशें सांगलें म्हणून म्हाका नाका म्हूण. तूं काण घेवची ना, कोणें घ्या म्हूण घेवची ना. तरी की तिने फोर्स करून हे घे म्हूण तागे दोनी हात अशें धरले आनी तिन्ने मुश्टी भरून भरून तागेले शर्टाची की हें करून तांतूं एक राशी जांबळ घाली आनी वच आतां बैसून खा. तूं काय मागनी ना मल्यागी कोणाले मागची ना बरोबरच जाल्यार कोणें हांव जावन दिल्ल्या री घेवचें अड्डी ना म्हूण तरी खा म्हूण घेवन वचून ताणें खाल्लें. कड्डेर ते पावणे जेवणा आयली तावळी तांकां कळ्ळें. तर ताणें सांगलें खंय हांव सकाळीं वयर राबिलो आपणें पळयलें कल जालें तें तूं भोव बरें संस्कार दिल्या ती तुगेले चेड्याक कळ्ळें म्हळ्यार कोणें अशी दिल्ल्या री मागून खावची ना, म्हाका दी म्हूण ताजेर आश दवरची ना, हें सगळें दी बरे संस्कार दिले ती म्हणून कळ्ळें. तरी ताणें नाका म्हूण सांग तिने जावन घे घे म्हळ्यार घेयनी शेवटी तिने फोर्स करून दिल्लें म्हूण तर बरें जालें दिल्लें म्हूण. तावळ ती सांगता की आपणें ताका मुद्दाम सांगिल्लें की तुगल हातान तूं कलें घेवची ना म्हूण. कल्ल्याक तुगल हातान कलें घेवची ना इत्या म्हळ्यार व्हड हाताची मुश्टी व्हड आसता न्हय, तुगल येदे हात कितले जांबळे येतलीशिली. तिने दिल म्हूण मुश्टी 2-3 मुश्टी घाल्ल्यो म्हळ्यार जास्ती मेळ्ळें न्हय. तशी आमी परमेश्वराल्या मागतना आमी कल म्हाका तुगल योग्यते प्रमाण दी देवा. आमकां जें बरें आमकां जें हित जातलें त्या प्रमाणे आमगेल योग्यते प्रमाण दिवं नाका, तुगल योग्यते प्रमाण दी आनी आमगेलें हित पळोवनूच दितलो तूं. ते आमी जे कांय तूं दिशी वेलकम अशी जर आसली न्ही चिंत करची ना. आनी जें जें आमकां भोगका लागता न्ही परत फेड. एक मनुश्य एक सम रडची संवय आशिल्ली ताका. बायल गेली चेडूं गेली रडतो पडतालो. तर एकल्यान सांगलें तुका रडची न्हय रड मस्त रोवन घे आनी मुखार रडची ना, बंद आज दोन रडची बंद. हांव तुका नॅक शिकयतां कशी रडणी ह्या ना म्हूण. कोणें तुका वायट उलयली की एक कर्ज फिटलें अशें समजचें. आमी येतना आमी तें कर्ज कोरून आयिल्ले आसतात. आमी कोणाक कोणी त्रास दिलेलो आसता गेलेल्या जन्मांत ती उट्टे काडूंक येतात आमगे रिलेटिव्ह जावन आनी त्रास दितात. एक हाजें परत फेड जाली EMI गेलें अशी दुसरी EMI गेलें. कर्ज चुकयलें की कितलें हलकें दिसता न्हय. तशी तुका कर्ज फिटल्या री बरें दिसता की वायट दिसता. आमगेलें कर्ज फिटलें अरे वा लोन कमी जालो गो मात त्या वेळेला भार गेलो म्हूण दिसता वय की न्ही. हावसींग लोन आनी आमी नळीत दिनात वे EMI. तावळी खंय रडतात आमी अयो कल करचें इतलें दुख्ख अशी तशी म्हणनात. जालें बा एक कर्ज फिटलें म्हणटात तशी जाता. तरी तेमी ती कल कोरका घडे भोगणे सर्व ही कर्मयोगे मती मंदते खेद मानी वियोगे. आमी दिसता मगल हातांतल्यान इतलें गेल्लें तें वच्चेंचें आशिल्लें जाल्यार ताज्यान तुगेल पयलींचें कर्ज आशिल्लें तें फिटलें मग. तुगेल संस्कार तें वायट संस्काराचें जें कर्ज आशिल्लें प्रारब्ध आशिल्लें तें फिटलें
म्हळ्यार तुगेल आनंद यात्रेन मुखार जन्म जाव हें मुखार चुल न्ही तूं, वय की न्ही. तशी तांणी सांगलें हो क्षुद्र मनुश्य प्राणी व्यर्थ काळजी करता, व्यर्थची कल्ले काळजी कोण कल जावचें सो समजा केल्ली आमी काळजी, हां आमगेल कले होल्ड आसले, आमी देहाक कले जाल्ले, आमी काळजी करता घार बसले, आमकां कल्ले ते देहाक कल्ले जाल्या म्हणून आमकां कळना, कल्ले मितकले दुखता म्हणून कळना. ताचे पशी कोणाक कळटा तांतल्या वचचें, तांणी सांगिल्लें वखद घेवचें, काळजी घेवची, हां म्हळ्यार काळजी करची, ती आमगेली काळजी तांकां दिवन सोडची. डॉक्टराल हातान, देह डॉक्टराल हातान दिवचो, मन गुरुंगल हातान दिवचें आनी आमी आनंदांत रावचें, अजिबात काळजी करची ना. हो क्षुद्र मनुश्य प्राणी व्यर्थ काळजी करता आसता, हां जावचें आशिल्लें चुकना, जरी आला ब्रह्मातया आडवाक, जे जे होणार ते ते होईजे, जरी आला ब्रह्मातया आडवा, हां तशी जावची आशिल्ली गोष्टी तशी जात रावता ती. आणि पूर्वकर्मानुसार आमगे गेल जन्मान म्हणा किंवा आम्हीच ह्याच जन्मान पयलीं केलेलें, सान आसतना सून माई भयंकर त्रास दिताली, कडे ती माय जाली, कडे तिगल सून आनी डबल त्रास दिवच्या लागली. ती पळयत न्ही, एक सुनेने माय मावांक वृद्धाश्रमान दवरलें, आवय बापूय वृद्धाश्रमान दवरलें, तावळ तिगल चेड व्हड जायना पळय, तांकां दिसता हेंची रीत आसा वृद्धाश्रमान दवरची म्हूण. आतां रीत ही कशी येता, तावळ विचार येना चेडवांक जें करचें तें, आनी ते मजेशीर काणी आसा खरें म्हळ्यार अशी हांत पळय, जशी आमी केलेल्या भूक लागता म्हणटा ती तसलेंची, पण एक प्रथ पडता म्हळ्यार एक कडेन म्हाका सांगिल्लें मस्त मगल्या कलकी कोणाकी मस्त त्रास जावचो लागलो, लग्न जावन घार हाडली सुन्नेक आनी भयंकर त्रास दिताली. हांव म्हळ्यार कल्ल्याक तिका तशें त्रास दिता ती, कितलें काम करता ती पाप, ऑफिसाकय वता कितलें म्हूण करतली ती, म्हणना पळय सुन्न हाडची कल्याक काम करच्याकच, म्हळ्यार अशी सुद्दां व्यूज आसतात एकल्यागेले, एकल्यागेले अशी व्यूज आसतात तावळी कल करचें. हें तांणी सांगलें की भोग काही घडे भोगणे सर्व ही कर्मयोगी, जाल्यार मती मंद ते खेद मानी वियोगी. मगल हातांतल्यान गेल्ले म्हणून एके फावट गाडी चुकता, एके फावट संतांग सहवासान तो चुलता निरोप घेवची एक रीत आसता, निरोप घेवची म्हणून तावळी ते सांगता ती साईबाबा आनी सांगताले ना आज वचूं नाका ती म्हणून, आमगेले परिज्ञान आसून स्वामी सांगताले आनी एक दिवस राबबा ती म्हणून, ना मगल तें मस्त कमिटमेंट आसा, मिटींग आसा, हें तें तें पोस्टपोन करी नाल्यार कॅन्सल करी, पण आज वचूं नाका ती म्हणून, हांगा बरो कार्यक्रम जावचो आसा वचूं नाका ती म्हणून, जाय स्वामीजी तुमी म्हणटात जाल्यार आमी राबता ती म्हणून. राबली, कड्डेर पळयल्यार ते खंयचे बसान वचून ते बसाक एक्सिडेंट जावन कितले लोक गेले, म्हळ्यार हागेलें जें मरण आशिल्लें तें चुकयलें न्हय, वय की न्ही. तांकां एरियल व्यू आसता, तेमीच आमी परमेश्वराला हातान चिक्के तरी दिवंक ना जाल्यार कांय उपयोग ना. जनी संचिते पिंड निर्माण जाला, संचित संचित म्हळ्यार आमी जे कर्म करतात ते संचित आसता, मनी तेच भोगावया जीव आला. आम्ही चिकले पण संचित कोण दवरले, म्हळ्यार आमी कली कर्म करतना फळाची आश केली, बरी वायट दोन्ही फळ असतात आणि ती एक जन्मान भोगून चुकनी, ती भोगची वरली. तावळी आमगेले पयशे आमी मस्त कमायले, कितले म्हूण वापरचे जाता ती वापरनी, ती बाकीची वरले तशी वरले न्हय, ते संचित बॅलन्स आमगेले. तशी आमगे कर्माची फळं ती आमकांच भोगता, ती ते आमगेले एर्स भोगना, ती तें जायना. बाकी पयसो सगळे जाण लुबाडटली, माती धाडान घेवन आमगेले प्रॉपर्टी पयशे तांकां जग कोण ताण घेतली, जाल्यार आमगेले कर्मा फळ कोणें भोगूं येना, कोणें भोगूं येना. तांतू खरेंच त्या वाल्मिकी बाय लेख आमी मस्त क्रेडीट दिवंक, तिने सरळ सांगलें तुगल कर्माची फळ पाप हांव वांट तांतू घेना, हांवें तुका वाटमारी करूं सांगनी, तुगल आमगेल पोट भर तुगल कर्तव्य आसा, तूं कशी भरता दॅट इज युअर लुकआउट. त्या जर तीन सांग नाशिल्लें भय बा आमी करता ती म्हळ्यार तो नारदाक पाप वाल्मिकी करूंक जायनाशिल्लो, आनी वाल्मिकी जाल्लो पळय वाल्ल्याचो तें जायनाशिल्लें, आनी वाल्मिकी जालो म्हूण वाल्मिकी रामायण तयार जालें. आनी तूं देवाक कितलो व्हड हें आसता, एक सानी ती बायल मनुश्य
हां तिने सांगलें की सगळ्यांनी वाल्मिकीक उदो उदो केलें जाल्यार ताच्यान चेंज इतली कशी जालो तिने मन घट्टी केलें आनी तिने सांगलें ना बा हांव तुमगेले पापांत वांटेकार जायना म्हणून तो मागशी पळयनासतना मुखार वचूल न्ही हो तिगल त्याग आसत हां तिगल बामूण तिका सोण वचूलो जाल्यार तागल बरेंपण जालें हें आनी संचित जें आसता आमी बरें केलेलीं वायट केलेलीं कर्म जर आमकां उपभोगच्या जाय न्ही मद्यांची आमी वयर खंवसयलीं तरी तें तशी व्हरता तशी व्हरना पळय तें आमकां मुखाल जन्मांतूं आमकां तें भोगका लागता त्या वेळार पुराय भोगूं जायना देव आमकांच विचारता हांतूला तुमकां खंयची भोगच्या जायी म्हणून तें पेपर आमगेलो प्रारब्ध तें पेपर जो पेपर आयला तातूंत ऑल क्वेश्चन्स आर कंपल्सरी नाजाल्यार कल जाता तेवें जर आमी ऑप्शनां सोडलें आमी कळनाच करूंक तशी सोडल्यार तातूंत व्हरलेलें आनी पुर्वीच संचित मेळ न्हू ताजें सगळें हें जाता चक्रवाड व्याज वाडता वता व्याज वाडता वता आनी अशी गटांगळे खातर आपतात तेमी ती मनी तेची भोगावया जीव आला जनी संचिते पिंड निर्माण जाला संचित आमीच पिंड निर्माण झाला परत परत जन्म आयला आणि मनी तेची भोगावया जीव आला शुभाशुभ का होणार काही कळेना पुढे प्राप्त ब्रह्मादिकाही टळेना प्रारब्ध ब्रह्मादिकांक सुद्दां चुकनी होडोड्ड लोकांक सुद्दां चुकनी होडोड्ड रायांक चुकनी राणयांक चुकनी कोणाकय देवांक सुद्दां चुकनी प्रत्येकाक तांगल तांगल प्रारब्ध आसता हां प्रत्येकाक तशी म्हणे दास उदास होई मनारे वैराग्य घे मना बहु साल चिंता नको कामना रे एक सम चिंत कोर नाका कल्ल्याक स्वभावेची होणार ते होईनाका नॅचरल असते नॅचरल प्रोसेस असं तू कच्ची केळी हांड दवरली कल्ले कर न्ही थोडे दिवसांनी ती पीक आसत ती पिकतलींची कड्डेर कुसतली कडे वायट जावतली हां तरी बरें जर करचें आसा कच्ची केळी आसतना ताजी भाजी करून खाया ती पिकना पण पिकल केळी म्हूण खाया ती कुस सर दवरची कल्ल्याक वय की ना तशी आमकां जें मेळ्ळां ताजो उपयोग करात स्वभावेची जाता होणार ते होईनाका स्थित्यंतर जें उत्पन्न जालें ताजो लय जावंचो आसा तर आमगल सुद्दां आमी उत्पन्न जालें तर आमगें लय जावंचो आसा ताजे खातीर चिंत करून वेळ घालोवचे पेक्षा आनी जे जे मुखार पावले हां मना सत्य हे मृत्यूभूमी उगतच नव्हे मरे एक त्याचा दुजा शोक वाहे अकस्मात तोही पुढे जात आहे तो गेल्लो वयरी वचून आमी ताजे मागशी वत आसत लायनीन तूं तरीच आसा ती केन्ना वतात गोत ना निदान लायनीन तसले सादारण एक वेळेस तरी अंदाज येता हें कल न्ही एट रँडम कले टोकन सुद्दां दिलेलें आसना आमकां हां फक्त टोकन म्हळ्यार इतल्यांची खंय पुणी हांग दुखता खंय पुणी थंय दुखता अशें जाता डाव हात दुखता कोलेस्ट्रॉल वाडल्या डायबिटीस वाडल्या हे सगळं नोटीस येतात पण तरीकय हां तांत कल जालें डायबिटीस म्हळ्यार एक स्टेटस आशिल्लो रोग तो म्हणून ताल्यार दुर्लक्ष करचें मागीर कल्लें स्वभावेची होणार ते होईनाका अकस्मात जाणार ते जायनाका आमी कल्ल्या काळजी करची जाल्यार मती मंद जी आसता ती जांक मस्त हडड्ड म्हूण लेखतात स्वताक जाल्यार बुद्धी आसना तांकां आशिल्ली तरी वापरना ती हां ते कोणागलो वियोग जालो की रडत बसून तांतूं वेळ घालयता ती द शो मस्ट गो ऑन मुखार आनी प्रॅक्टिकल आमी प्रेझेंट टेन्सान जगका आतां जर कली वायट घटन जाल्ली आमगेर कान्नार आयली आजीची अशी जाल्लें तशी जाल्लें हां तरी कॅन वी डू समथींग अबावट इट प्रॅक्टिकल विचार करत आतां कोणें गेल्ले तांगेले जीव आमी परत हाडूं शकतात वे ना आमी तांकां दूर दूर आशिल्ले कडेन वचूं शकतात वे वचूंकय शकनात थोडे हांगा बैसून ह्यो पाप करता बसचें ताजे बदलाक अशी दास बोध वाचल्यार कल वायट वय की न्ही नुस्तें वेळ घालोवची व्यर्थ चिंता वाहते तेमी ती तांणी सांगल्या मती मंदते खेद मानी वियोगे घडे भोगणे सर्व ही कर्मयोगे आमगेलींच कर्म आमी भोगता आसतात आमगेलींच थोडे परत फेड आनी दीस टू शॅल पास थोडे मोटोज आसत हां ते आमी स्लोगन्स आसत ती एक हड्ड हाजेर बरोवन आमी ते गिता सार म्हणून दवरतात पळय बरयतात मस्त जाणां तुम क्या लाये थे वो अभी लेके जाओगे असले कलकल आसता ताजे बदलाक दीस टू शॅल पास हे पण जाईल हां आनी दुसरें कले आत्तां सांगिल्लें
दिस टू शॅल पास. आणि परत फेड. एक EMI गेले, कर्ज फिटलें. हें जर आमी म्हणल्यार न्ही, आमकां अगदी हॅप्पी दिसता आनी गर्व म्हूण जायना. बरे दिवस आसता ती तावळ सुद्दां ही आमकां राबूंक म्हळ्यार आमी जमिनीर राबतात. विमानांतलें वतल पांतस्ताक केन्ना एक गोत्त आसता. आमी इतलें एन्जॉय करतात, थंय फूड एन्जॉय करतात, निसर्ग एन्जॉय करतात खिडकींतल्यान वतना. जाल्यार गोत्त आसता की आमकां परत देंवचें आसा. पतंग उडयतल्यार गोत्त आसता की केन्ना पूण ही हो राबतली आनी पतंग मगल कोणपणी काटयतले, हय की न्ही. पण तोची जर हांगेले सद्गुरूंगल हातान जर दोरो दिलो तर तांकां एक्सपर्टली ते कितले घंटे पतंग उडयतात. तशी आमगेली मनाची पतंग तशी उडता. तर अशी हांगा तांणी सांगल्या, मनी मानव व्यर्थ चिंता वहाते, अकस्मात होणार होऊनी जाते. घडे भोगणे सर्व ही कर्मयोगे, मती मंदते खेद मानी वियोगे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाला वळया. दासबोधाचे आता 13वे दशक चालू असं 8, 9, 10 एकच विशय विंगड एंगल्सान पुटअप केला तांणी. हां, पयलें म्हळ्यार नित्याच क्वेश्चन श्रोत्या गेलो. म्हाका दिसता समर्थ हांगे सहवासान जे जे शिश्य आशिल्ले तांकां चर्च करूंक मस्त आवडटा. मस्त जाण न्ही लोकांक म्हळ्यार आपण कितले बुदवंत वाद घालता बसचे. हां, चवथी दिवस एकादशी आयल्यार खट्ट कशें खातलो. अरे ना रे, चवथी दिवस एकादशी कशी येतली बाळा? या ना तशी. चवथ म्हळ्यार चतुर्थी, एकादशी म्हळ्यार 11 दिवस तिथी कशी येतली तें इतले दिवस इली बा तरी खट्ट कशें खातलो असं नमुन्याचे वाद करतात. तशी समर्थ हांगे शिश्य जे आसत न्ही सहवासान तुले तांकां दर फनकले पूण एक अशें कोंकेशें काडचें. मागीर हें कशी, मागीर तें कशी. तरी परत तांणी तोच इतले फंत तांणी उत्तर दिल्लें. तरी परत तोच प्रश्न विचारला. कर्ता निरूपण समाज 8वा, दशक 13वा. हें जग कोण निर्माण केलें? बस एकच क्वेश्चन. हें दिसता असं ना कशें म्हणचें. मागीर तें कोणें कोणी निर्माण केलें आसतलें. तें कोण निर्माण केलें? कोण निर्माण केलें हाजी चर्चा. तरी ह्या हातूंत ह्या समासाचे पयलेंची 24 ओव्यांतूं विंगड प्रकारचे पारमार्थीक लोक म्हणून घेतले. आमी अगदी पारमार्थीक लोक हाजेर चर्चा करतात की हें जग कोण तयार केलें. कर्त कोण? ह्या जगाचं कर्ता म्हळ्यार करतलो कोण? तुझे सत्तेने हें तूच करता आणि करविता. शरण तुला भगवंता. तुझी आश्वासे पान हलते, स्पर्शे तुझिया फूल खुलते. तेज झळाळता गगनही झुलते, रविचंद्राचा तू निर्माता. शरण तुला भगवंता, मी शरण तुला भगवंता. आता हें सांगना पडे कर्त कोण जालें? तो भगवंत जालो, हय की न्ही. जाल्यार तो भगवंत इतलें जर करता तर निर्गुण परब्रह्म कसलेंय करना. तें कायम आसता. सगुण जें जें जाल्लें तें केल्लेल्यांत येता. म्हळ्यार तें जाल्ल्या म्हळ्यार कोणें केल्लें न्हय. जाल्ल्या म्हळ्यार कोणें केल्ल्या. तावळी तें कोण केलें? आतां हांवें गोमटेंची पुस्तक बरयलें. तर पुस्तक पळयलें की हांव पळयलेली करता. पुस्तक मगलें तयार जालें. तें कोण तयार केलें हें पळयलें की कर्त पळयलें की केल्लें पळयलें. एक हाणें मडकी तयार केले कुंभारान. तें मडकी पयलीं तयार जालें की मडकी तयार जायना पडे कुंभार तयार जालो ना. कुंभार पयलीं तयार जावंक न्हय. तशी करता तें जें जाल्लें ताजें पयलेंच काम, हय की न्ही. तरी आत्तां हांगा समर्थ सांगता ती जें जाल्लें तुमी म्हणटात हाज करता कोण, जगाच करता कोण. तरी तो तूच करता आणि करविता म्हळ्यार ईश्वर म्हळ्यार आमगेलो अंतरात्मा किंवा मूळ माया ती करता. तिने सगळं केल्लें, हय तिने केल्लें बरोबर. पण तिगल सुद्दां तिवें जाल्लेल्यान तसं. तावळ मूळ करता कोण?
मूळ करता कोणे पुणे आसका न्हय. तर तिका कोण केली तरी परब्रह्मान केली वे ना. परब्रह्मान तूं ते निश्चळ ते कसले करना, कल्ले करना, अकर्ता अभोगता कल्ले ना ताका. हां, ता कले हेंची कल्ले करना ते नुस्तें आस आनी जिवंत आस, कायम आस, अविनाशी आस जाल्यार तें कले करना. तर हे सगुण केले कोणें हो प्रश्न शेवट पर्यंत व्हरताची. आनी जीव खात्ता कीड असो म्हळ्यार आमकां सम कळ असर न्ही, आमकां चित्ताक स्वस्थ तेन्ना एक एक म्हणटा एक एक आमगेले प्रश्न आसतात न्ही, ताका समाधानकारक उत्तर मेळ्ळे शिवाय तें जायना. शेवटी समर्थान सांगलें की हें जग जें आसा न्ही तें जाल्लेलें ना. तुमकां जें दिसता पळय तो भास आसा, भास आसा. जशी मृगजळ वाळवंटान तूं एक रेगिस्ताना वाळवंट तान तुका आसता मृगजळ म्हूण दिसता. म्हळ्यार दूर पळयल्यार आमी हांगा वचून पळय राजस्थानांत हळहळ धुळीची लोट, म्हळ्यार ते एक आमी जिपान बैसून वतालीं अशी वादळशें हें येता ती पावसाची कशी तशी वादळशें धुळी नुसती दोळ्यान तूं माथ्या हांगा थंय सगळें धुळी. हां, तावळे धूर पळयल्यार भयंकर ताण लागता वतान तूं धूर पळयल्यार ते इतले लाट अशे येतना दिसतात न्ही, समुद्रा लाट अशे दिसतात, उदका लाट अशे दिसतात. तावळी प्राणी आसा न्ही, मृग म्हळ्यार खंयचो तरी प्राणी, स्पेशली हरण किंवा कोणाकय तर थंय उद्दास अशें दिसता. म्हूण तान्ने न्ही जीव अर्द जाता. तावळे ते धांवतात 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 कितले धांविले तर उद्दां मेळना. म्हळ्यार तें पुरें जशी क्षितीज सोदूंक आमी धांवतात. क्षितीज म्हूण कसलें आस वे ना. क्षितीज खंय आसा. लॉस्ट हॉरायझन म्हूण एक नॉवेल हाडलेलें मेळ्ळेलें एक आमकां कॉलेजान शिकयताले ते लॉस्ट हॉरायझन. तशें तें हॉरायझन नुस्तें काल्पनीक आसा. तशी मृगजळ हें काल्पनीक आसा. पण तें कोणाक खरें दिसता, कोण अज्ञानी आसता तें खरें दिसता, बाकीच्यांक खरें दिसना. हां, तें धांवतव पडटात. तशी अज्ञानी लोकांक हें जग अगदी खरें अशें दिसता. जाल्यार दुसरें एक उदाहरण म्हळ्यार इंद्रधनुश्य आमकां दिसता वेरी मच. हां, पावसान तें इतलें गोमटें हें दिसता. नायगारा तरी वचुल्यार तुमी सांजवेळा स्लँटींग रेज अशे पडटात न्ही उदकांत हांगा तोग्गू नुस्तें धनुश्य मात्र न्ही, गोल सगळे वर्तुळाकार हें पळयतात. इंद्रधनू किती जन्मा येती, झो झो धो धो अगणित वर्षे अखंड वाये असेच पाणी, माणूस गेला किती पुढे तरी निसर्गा पुढे थकते वाणी. हां, तर हें कोण केलें, हें इंद्रधनुश्य कोण केलें, हें खरें स्वे तें कल्याचेर अवलंबून आसा. सुर्या किरण आनी ते उदकांत थंड पडटात ताजेर थंड तें आमकां भास जाता, तें खरें ना. तशी हें जग जशी प्राण्यांक मृगजळ दिसता, बाकीच्या प्राण्यांक पशूंक, जाल्यार मनशाक बुद्धी आशिल्ली ती ताका कळटा थंय कले ना, उद्दां ना, थंय थंय धांवन उपयोग ना. आमगेले वॉटर बॉटल हाडलेले तांतुले उद्दां पिवंका, तें कोणें प्राण्यांक दिल्यार हरकत ना. देव पावता म्हणटली देव पावो म्हूण. तशी जाल्यार मृगजळ म्हूण आसना, इंद्रधनुश्य म्हूण आसना. तशी हें जग अगाजे झालेची नाही. ताजी कर्त कशी आसतलो म्हण तांणी म्हणचें, कळ्ळें. तेमी ती त्या प्रमाणे तांणी कर्तेपणाचो प्रश्न अज्ञानांतल्यान निर्माण जाला अशी समज सांगतात. प्रत्यक्ष ज्ञान जावचें म्हळ्यार कसलें, निश्चळ परब्रह्मांत एक जावचें, हेंची ताजेर उपाय आसा. दुसरो कसलो उपाय ना. इत्या म्हळ्यार कर्ता करविता तो ईश्वरो गुरु आत्मेती मूर्ती भेद विभागिनी, सगळ्यांत एकच अंतरात्मा आसा. मनशांत आसा तोच अंतरात्मा दुसरे सगळे प्राणी मात्रांत आसा. तशीच मूळ माया ती सगळे ब्रह्मांडांत तिची सगळं हालयता. ती इतलो देव, इतलें हें देव तो. तर ताका आमी पुजका जाल्यार ताकाय लय आसा. कले म्हळ्यार तें सगूण आसा. सगूण म्हळ्यार तें अनुभवाक येता, अनुभवा येता. निश्चळ परब्रह्म हें अशें आसा ताजो अनुभव म्हाका आयलो अशें हांव म्हणूं शकना. कले म्हळ्यार हांव तें परब्रह्मच जाता. तो अनुभव कोणा येवचो, अनुभव येवच्याक सुद्दां एक कसलें माध्यम आसता न्ही. गोड खावचें एक मुंगळ वचुलो, तो मुंगळ्याच गोडच जालो. तो एक लोभी धन घेवच्याक हें हरहरा करता, हडहडलेलवार करता. तो शेवटी ताका इतलें धनान तुजी पुरलेलवार जालो तो.
आनी धनान तूं रुपांतर घालता गेले तावळकल जाता. तांचे धनाच म्हाका अनुभव आयलो म्हणू शकता तो ना, तो भिरून गेलो, मोरून गेलो, तो नाची जालो. तशी त्या निखळ परब्रह्मांत आमी एक जाल्यार आमकां प्रश्नच येना ती हें कोण केलें आनी तें कोण केलें. आमी आराम पळयता ती की कोण कशें कशें करता असो म्हूण. तेणें पळोवचें सुद्दां ना, कसलेच आमच्यान फरक पडना. हें जर अनुभव जाय तरी हाका निश्चळ परब्रह्म तें आमगेलें ध्येय आसता. थंय वचूल्यार आमी सगळे जन्म मृत्यूच्या हांतान सुटता ती जाल्यार थंय आपोआप जायना. वी मस्ट गीव द डेवील हीज ड्यू म्हणटा ती. हांगा डेवील न्हय, वी मस्ट गीव द एंजल हीज ऑर हर ड्यूज. म्हळ्यार जी मूळ माया आमकां सांबाळता, आमचे खातीर इतलें सगळें करता. गुरू तरी परब्रह्मची आमचे खातीर आमकां इतलें देवान कोरून सुद्दां आमकां कळना म्हणा पळय. खास परब्रह्म स्वता सद्गुरू जावन मानव रुपान येवन दत्तगुरू म्हणा, सद्गुरू म्हणा, तांगेल रुपान आमकां गायड करतात आनी ज्ञान करूंक पळयतात. ज्ञान जावचें हो एकच उपाय आसा की कर्त कोण हाजे प्रश्नाचें उत्तर निवारण करचे खातीर, शंक वचे खातीर. आतां आमी तो हें करुया, वाचया आमी. श्रीराम समास अष्टम दशक 13. श्रीराम श्रोता म्हणे वक्तयासी, कोण करता निश्चयेसी, सकळ सृष्टी ब्रह्मांडासी कोणे केले. आथें इतलें सगळें निरूपण सांगिल न्ही ती वास्तवत हांव आनी अगदी श्रोती सादरे ऐकावे. तव बोलिले सभानायक, जे बोलिक एकाहून एक, या बोलण्याचे कौतुक श्रोती सादरे ऐकावे. कोण कोण कलकल म्हणटा ती हें कोण करता हाजे बाबत प्रत्येकाला मत विंगड आसा. जितले मनुष्य तितले मत. एक म्हणती करता देव, एक म्हणती कोण देव, आपुलाला अभिप्राव बोलते जाले. खंच देऊ उत्तम मध्यम कनिष्ठ, भावार्थे बोलती स्पष्ट, आपुलाली उपासना श्रेष्ठ मानिती जनी. हा म्हणटा दासबोध वाचल्यार बरी उपासना, आणि कोण म्हणटा स्वाम्याला वचून बसल्यार उपासना, आणि कोण म्हणटा स्तोत्र वाचल्यार उपासना, कोण म्हणटा देवी लागीं वच्या थंय बशा ती उपासना. प्रत्येकाला देव विंगड, प्रत्येकाला गुरू विंगड, प्रत्येकाला हें विंगड. उपासन प्रत्येकाला गेले साधनाची पद्दत विंगड. कोण विमर्श करता, कोण कीर्तन करता, कोण फक्त नाम घेता. आणि तेवे मूर्ती सुद्दां कितले नमुन्याच्यो. कोणी एक ऐसे म्हणती करता देव मंगळमूर्ती, एक म्हणती सरस्वती सर्व करी, एक म्हणती करता भैरव. आतां गांवांत तांगेले थंय इतले नमुने देव मांडले इल्ले. शेवटी खंच देव पावता म्हूण तांगेले तांकां कळना. ते नवस करता बसता ती फेडता बसतात आयुश्यभर. ते ताजे पेक्षा आमगेर हिताचे तुगल योग्यते प्रमाण आमकां दी म्हूण एक्क मागल्यार पुरशील न्हय. ते एक देवा लागीं एकलो वता, एक स मागून घेत खंय, हें दी तें दी तें दी तें दी. कड्डेरी देव सगळें पुरयता. शेवटी तो म्हणटा आतां म्हाका माग का कल म्हूण सुचना, त्या पेक्षा अशी कर न्हय. मगल बुद्धी आसा पळय ती हांव तुका अर्पण करतां, तिल्ल्या तूं लग्न करून घे. कळ्ळें न्हय. म्हळ्यार हांव तुका माव जालो आनी तूं जावय जालो, आनी म्हाका सगळें कलकल लागता म्हानतारपणान तें सगळें तूं पुरोवचें. अशी म्हळ्यार अशी सुद्दां जाता. तर कोणी एक ऐसे म्हणती करता देव मंगळमूर्ती, एक म्हणती सरस्वती सर्व करी, एक म्हणती करता भैरव, एक म्हणती खंडेराव, एक म्हणती वीरदेव, एक म्हणती भगवती, एक म्हणती नरहरी, एक म्हणती बनशंकरी. आता सगळी त्या वेळची त्या काळच्या त्या देवांगेल नाव अजूनही तांगेल मंदिर सगळीकडे असत. गांवांत तुजले पावलो पावली मंदिर असत, तितले देव असतात. वे देवत्व एकच तें म्हळ्यार कल्लें तरी मूळ माया ही आमगेलो खरो देव तो परमात्मा. आनी तेवें जाल्लेल्यांत आयली न्ही ती, पण मूळ माया तिगें स्वरूप जें आसा तें परब्रह्म आसा. तेमी ती मूळ माया आमकां मदत करता परब्रह्म मेळच्याक. तें आमी साध्य करून घेवंका. तर ही जी विंगड 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 रूप दिसता ती तांकां झगडे मारता बसना, सगळे एकच. कोण एक बाबा म्हणटा, एकलो
तोची बाबा वचून एकला बापसूक बाबा म्हणटा, बाबा काय करतो म्हणून. हां, तोच बापूय स्कुलां वचून शिकयता, तावळे तो शिक्षक जाता. हां, तोच भिक्ष मागता. हां, तो भिक्षूक जाता. अशी नाना रूप. तो एक एक फंता क्षत्रिय म्हळ्यार हें जाता, वाण्याक धंद करता, ताका जाय न्हय पयशे हाका, तावळ तो कोण जाता, व्यावसायीक जाता. हां, तर विंगड विंगड होय पण तो मनुष्य एकूच. तशी हो देव एकूच. तर इतले रूप एक आनी हांगा वाद घालतात पळोवंक लोक, ना मोगल देवूच बरो नवसाक पावता, तो हाज राज खंय, तो कितलो श्रीमंत गणपती. अयो बा, गणपतीक श्रीमंत आमी करता ती, हो कळना म्हण्या भाव म्हाका कळना. गणपतीन आमकां श्रीमंत करचें की आमी गणपतीक श्रीमंत करचें, वय की ना. इतले भांगार घाल खंय, इतले हें घाले. हां, आनी ताले थान मागून घेवचें परत. हांव तुका 1 कोटी दिल्यार तूं म्हाका 50 कोटी दी म्हणून. कल्ल्या कल करचें आसता 50 कोटी घेवन. हांगा दवरून वचचें न्ही शेवटी. केन्ना उपभोग घेतलो, केन्ना घेतलो, आयुश्य कमी आसा. त्या पेक्षा ताले मागून घे, मगल हिताच कलेपणी दी. हां, मगल बुद्धी हांव तुका दितां, म्हण हांव कल्ल मागचें आनी कल्ल मागूं नये, ही कळची बुद्धी म्हाका दी देवा. हें पुणी मागून घेवया आनी मगल मागणे राबय. हां, हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई, काही न मागा याची बुद्धी अखंड मजला देई, हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई. हसोत कितीही कुत्सित नजरा, बोल फुलांचा परी विखारा, चंदन स्पर्शी तुझा उतारा, लिंपून मजला राही. म्हाका मस्त जाण उलयता ती, वायट दिसता तरी तांगेल खल वायट जावं, तांगेल तळमट जावं म्हण मोट्ट मोडचें ना, तरी तुगल नावाच उतारा, लिंपून मजला राही. हां, खल्ले लासल्यार सुद्दां अशी गवा पिठांत हात बुडयतात खंय, म्हळ्यार बोक्या ना ती तशी. हे हसोत कितीही कुत्सित नजरा, बोल फुलांचा, फुल्ल दिलेले वार करचे, परी विखारा, तांची परमळ घेवच्या गेल्यार विष, तशी लोणयांतलो आगळ काळेलवार लोक उलयतात. अशी मन चर 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 जाता. कोण कितें बोकडाक सुद्दां हलाल म्हळ्यार ते अशी मंत्र म्हणटची मानेर सुरी फिरयतात तशी, तशी आसता. जाल्यार चंदन स्पर्शी तुझा उतारा, लिंपून मजला राही, हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई, काही न मागा याची बुद्धी अखंड मजला दे. शरीर व्याधी भोग ही नाना, अंत बाह्य ठस ठसे वेदना, हेची होऊनी इंधन प्राणा, नाम मुखातून येई, हेची मागणे देई गुरुवरा, हेची मागणे देई. अशी आमी मागून घेवंका. तरी हांगा ते सांगता ती, एक म्हणती नरहरी, एक म्हणती बनशंकरी, एक म्हणती सर्व करी नारायण, एक म्हणती श्रीराम करता, एक म्हणती श्रीकृष्ण करता, एक म्हणती भगवंत करता केशवराज. हांगा श्रीकृष्ण आणि राम म्हणा पडे आणि शंकरू म्हणा पडे. एकल्याक मागशी सांगिल्लीच ती काणी, एकल्याक पाप कलेक बरकत येनाशिल्ली, पाप ताका खंय प्रमोशन मेळनाशिल्लें, कले नाशिल्लें, गरिबींत आशिल्लो. तावळे दुसरें तांगेलें फ्रेंड सर्कल आसना, तान्ने वेळार आनी हांतू मेळटा ती कॅन्टिनांत उलयतना. तेकल्यान सांगलें, तूं खंयच्या देवाल पूज करता. ना, हांव खंयच्या देवाल पूज करना, म्हणून तुगेली तशी स्थिती आसा. तूं अशें करी, ईश्वर आशुतोश बेग्गी संतोश पावता, तुका सगळें दितलो. तर तागेली एक मुर्ती हाडी आनी नित्य तागेली पूज करी, तुका बरकत येतली. हांड दवरता सान घर पाप, किचनांत शेल्फ आसता ती वयरी तोग अशी, तर थोडे डब्बे तोग दवरता आनी ती मुर्ती थंय स्थापन करता. ताका अगरबत्तीने अशें करचें, दीव लावचो नित्य, अगरबत्तीन ओवाळचें आनी मना पासून प्रार्थना करची, देवा म्हाका हें दी, देवा म्हाका तें दी म्हूण मागून घेवचें, बरकत दी, बरकत दी. हां, 6 म्हयने जाले तरी कल्लोय ना, कसलें प्रमोशन ना, कसलें ना, ताका पाप आशिल्ली तितली पगारांत वाड सुद्दां जायना. तावळे ताका बेजार आयलो. तावळे ताणें परत ते 3 जाण बशिल्लीं, ताणें डिस्कस केलें, कशें आसा तुगेलें. ना रे, कसलो फरक ना. तावळे आनी एकलो तिसरो आशिल्लो, ताणें म्हळें, तूं खंयच्या देवाल पूज करता म्हूण. ताणें सांगलें, हांव ईश्वर शंकरागेल पूज करता. हांवें म्हाका सांगलो तो आशुतोश आसा, तो बेगी पावता म्हूण ताका. अरे, ताले लेगीच कले ना, तो तुका कल दितलो. ताचे पयशे तूं अशें करी, तूं विष्णूगेल मुर्ती हाडी
हां. आणि विष्णुगली दास यस लक्ष्मी. त्यामुळे ती विष्णुगल पूज केली की तान लक्ष्मीक सांगल की ती तुका भरभरून दितली धन म्हणून. तान विष्णुगल मूर्ती हाडली. आतां थंय दवरूंक जास्ती जाग ना, ईश्वराक थंय दवरल्या. ते ईश्वरा उबारले वयले शेल्फार दवरले आणि हांगा तो ताक दवरले. तर दवरना पडत नित्य पूज करू लागलो परमळ अगरबत्तीचे. हां. आणि ताका खरेंच प्रमोशन मेळ्ळें, मस्तकल मेळच्या लागले. थंय मनापासून आनी भक्ती बसली तागली. म्हळ्यार तागले हें जालें कल म्हणटा ती मनोरथ पूर्ण जाले म्हणून खुशीच ताका. तर एक दिवस ताका कशी लक्षांत पण मनापासून पूज करताली. भाव कशें आशिल्लो, जिवंत देवत्व पळयतालो तो. ईश्वरांतूय देवत्व पळयलें ताणें आणि हांतूय विष्णूंतूय. तर पूज करतना ताका लक्ष आयलें त्या अगरबत्तीची परमळ वयर वता न्हय तशी. आणि हक्क विष्णूक मेळनात परमळ, तो परमळ ईश्वर घेतस. अरे बाबा, हां, तूं कल्लें म्हाका दी न्ही आनी तूं परमळाच मात्र उपभोग घेता, हांव तुका घेवची ना. ह्या विष्णून म्हाका दिले, ताजे खातीर लायले अगरबत्ती, तुजे खातीर न्हय म्हण. तागल तोंडार नांकार एक फडक बांदून सोडत, मास्क घालतात न्ही तशें एक मास्क बांदून सोडटा कानाक. म्हळ्यार ताका ताजी परमळ येवं न्हय म्हण. तें पळोवन तो ईश्वरू तागेले मुखार साक्षात प्रगट जालो खंय. अरे बाबा, तूं म्हाका शिकयला लागला ना. म्हळ्यार हातूंत भक्तिभाव कितलोस. म्हळ्यार हें देवत्व म्हळ्यार खरेंच फक्त ताका चुकलें कलें की कल्लें मागचें हें ताका पाप कळ्ळें. कलें म्हळ्यार संगत कोणाक गेली, त्या कॅन्टीन राबिल्ल्या पोरांक गेली. ताका जर सत्संगत मेळिल्ली आशिल्ली, ताणें म्हणशिल्लें तूं नाम घेता राब, तुका सगळें शाश्वत धन मेळटलें जाल्यार तें मेळ्ळें ताका. हां. पण असले हे नाना नमुने देव आणि नाना नमुनेच नवस. एक म्हणती श्रीराम करता, एक म्हणती श्रीकृष्ण करता, एक म्हणती भगवंत करता केशवराज, एक म्हणती पांडुरंग, एक म्हणती श्रीरंग, एक म्हणती झोटिंग सर्व करी. ते तांत्रिक युद्ध हे तांत्रिक कल म्हणटात पूजा करतले आसतात. हांगेल वायट जावं, तांगेल हें जावं, तांगेल भूत उतरचें नाक्क जालें सगळें आसता. एक म्हणती मुंजा करता, एक म्हणती सूर्य करता, एक म्हणती अग्नी करता सकळ काही, एक म्हणती लक्ष्मी करी, एक म्हणती मारुती करी, एक म्हणती धरत्री करी सर्व काही, एक म्हणती तुकाई, एक म्हणती यमाई, एक म्हणती सटवाई सर्व करी, एक म्हणती भार्गव करता, एक म्हणती वामन करता, एक म्हणती परमात्मा करता एकची आहे. परमात्मा करता तो एकलोच न्ही, तोच सगळं करता मग. एक म्हणती विरण्णा करता, एक म्हणती बसवण्णा करता, एक म्हणती रेवण्णा करता सर्व काही. ही सगळी नाना नमुने तांगेल दैवत तांगेल नाव. दैवत आसा ती, दैवत अनेक आसा ती 33 कोटी म्हणटा ती. ते तांतूल देवत्व एकच न्हय आनी ते पळयतल्यांक मात्र मेळटा. तांचो अनुभव घेवच्याक सुद्दां एक मानसीक हें येवंक लागता, कले प्रगल्भता म्हणटात ताका, मॅच्युरिटी येवंक लागता. कोणी म्हणती खळ्या करता, एक म्हणती स्वामी कार्तिक करता. खळ्या म्हळ्यार तांणी सांगल्या की रवळनाथू कार्तिक स्वामी पर्जन्य करता अशी. व्यंकटेश करता, विरण्णा, बसवण्णा, रेवण्णा हे सगळे. कोणी म्हणती खळ्या करता, एक म्हणती स्वामी कार्तिक करता, एक म्हणती व्यंकटेश करता सर्व काही, एक म्हणती गुरु करता, एक म्हणती दत्त करता, एक म्हणती मुख्य करता बोढ्या जगन्नाथ. हें सगळें जें घडता आमगेल पूर्व सुकृत जें आसा त्या प्रमाणे आमकां मेळत वता. ताजेच भोगाचें फळ आमी भोगता आसा ती त्या प्रमाणे आमकां मेळटा. जाल्यार आशिल्ल्यान तूं समाधान मानचें हें आमी मागता हें कळच्याक सत्संग लागता. एक म्हणती ब्रह्मा करता, एक म्हणती विष्णू करता, एक म्हणती महेश करता निश्चयेसी श्रीराम, एक म्हणती पर्जन्य करता, शेतकरी म्हणटा ती पावसा मीत सगळें मेळटा म्हण. एक म्हणती वायो करता, वायू ना जाल्यार जगतल कशी. एक म्हणून करून करता निर्गुण देव. आतां तो जागी जालो, निर्गुण देव कोण की आसा खंय तो करता सो दिसता म्हण. जाल्यार अनुभव आसले निर्गुण देवालो ना. एक म्हणती माया करी, एक म्हणती जीव करी, एक म्हणती सर्व करी प्रारब्ध योग, एक म्हणती प्रयत्न करी, एक म्हणती स्वभाव करी. आमगे स्वभाव प्रमाण आमकां मेळटा. एक म्हणती कोण करी कोण जाणे, कोणागत तूं कसले आमी वाद घालचे.
ऐसा कर्त्यांचा विचार. पुसता भरला जणू काही बाजार, आता कोणाचे उत्तर खरे मानावे. जेही जो देव मानिला, ते करता म्हणती तयाला. ऐसा लोकांचा गलबला ओसरेनाची. श्रीराम. आपुलाल्या स्वाभिमाने, निश्चयेची केला मने, याचा विचार पाहणे घडेची ना. बहुलोकांचा बहुविचार, अवघा राहो द्या बाजार. परंतु याचा विचार ऐसा आहे, आत्त करेक्ट विचार कश कर का, म्हणून समर्थ शिकत असते. श्रोती व्हावे सावधान. ते सांगतात ती मुळात हे तुम्ही बरोबर हे पावता तो पावता ठीक असं, पण हो करता तो करता तान्ने केल म्हणून सगळं जाता, हो देव मगल सगळं करता, हे जे म्हणतात पळय ताक त्यांनी उत्तर दिल्या. श्रोती व्हावे सावधान, निश्चय तोडावा अनुमान. हे तो करत कोण जाणे कोण करे म्हणून शेवटी ताजे राहिले. इथलं आर्ग्यू कोण करणं शेवटी निष्पन्न कर झाल्या, कोण जाणे कोण करता हाजे राहिले. तर त्यांनी सांगले निश्चय तोडावा अनुमान. म्हणे आम्ही निश्चय कर का की आमक प्रत्ययाचेंची ज्ञान जाई. हां, अनुमानाश नाका, अंदाज पंची नाका. अंदाज पंचे दाहोदर सेके तशी अंदाज ना, तरी प्रत्यय येऊन का अनुभव येऊन का निश्चय तोडा. आणि कलस विवेकच का योग्य विचार. हां, लॉजिक म्हणतात नाही, लॉजिक. निश्चय तोडावा अनुमान, प्रत्ययो मानावा प्रमाण. जाणते पुरुषी जे आता हंग ते सम तर्क देतात. विचार करा ती श्रोत्यांनो, जे जे कर्तयाने केले ते ते त्या उपरी झाले. जे कर्त्यान केले त्या कर्त्याने कर्त पहिला आयलो, कड्डेरी कर्त्यान केलेलं आयले माहिती की नाही. कर्त्यापूर्वी आढळले न पाहिजे की केले ते पंचभूतिक. आणि पंचभूतिक ब्रह्मादिक, ब्रह्म सुद्धा पंचभूतिकच असत. ब्रह्मादिक म्हणजे ब्रह्मा विष्णू महेश ह्या सुद्धा पंचभूतिक असती. त्या मूळ मायेन थान आयल्या ती त्रिगुण. त्रिगुण अंथानू ब्रह्मा विष्णू महेश उत्पन्न झाले. आणि त्रिगुण ओंकार अंथान आयले. आणि ओंकार पर हांथान आयलं खंय मूळ मायेन थान. हां, तर मूळ माया ही सुद्धा जाल्ल्या त्यामुळे तिक सुद्धा लय असं. ती पंचभूतिक असं, अष्टधा प्रकृती असं. आणि पंचभूतिक ब्रह्मादिक, तरी भूतांशे पंचभूतिक केले ते घडे ना. हां, मग ह्या पंचभूतांनी सगळं केल्ले अशी म्हणू जाय ना. कल्या म्हळ्यारी तांक पंचभूतांकच कोणकी केल्या. तर पंचभूतांक दुसऱ्यांनी केल्ले कडे त्यांनी ती सृष्टी केली. त्याला मूळ करत पंचभूत नाही, तांकाच दुसरे कोण केल्या. पंचभूतास वेगळे करावे, मग कर्त्यास ओळखावे. पंचभूतिकते स्वभावे कर्त्यात आले. पंचभूतिक ते तुम दिसता कर्त्यांत आयले मग जाल्यार पंचभूतां वेगळे निर्गुण. पंचभूतांक कोण केले, कोणच पंचभूतांगल कर्त कोणच. पंचभूतांत कोण येता, कोणांत असता तर मूळ माया. मूळ माया कडे गुणमाया, गुणक्षोभिणी कड्डेरी ब्रह्मा विष्णू महेश त्रिगुण आयले. कडे पंचभूत आयली. हे सगळे उत्पन्न झाले. कोण उत्पन्न केले, मूळ मायेने. मूळ मायेक सुद्धा उत्पन्न केल्या. तर ती उत्पन्न करतल कोण असं, तो खरो करत नव्हे तर कोणच का. पंचभूता वेगळे निर्गुण, तेथे नाही करते पण ते जे निर्गुण परब्रह्मांता मूळ माया आयले. तावळी करते पण कोणाक येऊन का, निर्गुण परब्रह्माक येऊन का नव्हे. तान केले तान आयले म्हणून. पण निर्विकारास विकार कोण लावू शके, ते निर्गुण असं. आज दुसरी शंका येईल श्रोत्याक, निर्गुण कर्तव्य न घडे कले करू जाय, निर्गुण कले करना. सगुण जाल्यातच सापडे, त्या जाल्ले म्हणून ताक करतल कोणे कोणी करतस का म्हणेल हो प्रश्न येता. आणि निर्गुण शेवटी निर्गुण, अगदी आद्य म्हणे निर्गुण. ताका आदि ना अंत ना पण कायम असता. पण ते कले कर्तव्य करनाची. आता कर्तव्यता कोणेकडे बरे पहा. त्यावेळी स्वामी सांगतात ती लटिक्याचा करता कोण. हां, इंद्रधनुष्य कोण केल्ले ते जाल्ले कोण करता. मृगजळ कोण केल्ले कोणे करनी. ते अज्ञानी मनुष्याला नजरेक ते मृगजळशे जळशे दिसले. हां, ते खरे नाही. तर कोणे करच खर जे फट्टी असं जे जायनीची अगा जे जालेची नाही त्या खर्च कोणे. लटिक्याचा करता कोण हे पुसणेचे अप्रमाण. म्हणून हेची प्रमाण की जे स्वभावेची झाले. एक सगुण एक निर्गुण कोठे लावू करते पण, या अर्थाचे विवरण बरे पहा. सगुणे सगुण केले
तरी ते पूर्वीच आहे झाले. सगुणान सगुण केल्ले म्हणूक ते पहिले सगुण अगदी पहिलेच सगुण त्यावे जाल्ल्या नव्हे. आणि निर्गुण असं कर्तव्य लाभिले न वचे की कदा निर्गुण परब्रह्म असं ते कल्ले कर ना तावळी येथे करताची दिसेना अशकच जालबा. तरी प्रत्ययो आणावा अनुमाना दृश्य सत्यत्वे असे ना म्हणून या दृश्य जे तुम दिसतं असं त्या खरे नाही. त्या लटके लटके म्हळ्या फट्टी फट्टी म्हळ्या कल्या मिथ्या. आत्ता दिसता अनेक घडेन ते दिसचे ना ताजं नाश जावंच असं. तशी मूळ मायेत सुद्धा विलय जावंच असं. भले मस्त वर्सान जातलं कल्पांती जातलं तर जावंच असं. केले ते अवघेची लटके कोणे केल्ले त्या फट्टीची. जशी चा पिली भातुकली खेळ एक गॅस शेगडी दवरली ताजेर एक आयदन दवरलें उदक सुई करून घालें गॅस पेटयलो गॅस लायटर पेटयलो गॅस लागलो कडेरी तांत च्या पाल घालो साखर घाली दूध घालें एदेदीन कप्प तांतूं तें उमतिलें तें दिल्लें पिवच्याक पितलें कितलें बरें जालें अरे वा कितलें बरें करून च्या केलो. हें कशी बालबुद्धी. आतां ती बालबुद्धी जिन्न तें केल्लें तिका तो खरो च्या असो दिसता म्हणून ती दिता आनी ती खुशी जाता आमी बरें म्हणून. जर जो आनंदान पित्ता पिवचें नाटक करता ताका तें गोत्त आसता हें फट्टी म्हणून. तावळी ते जे फट्टी आसा ओघेची लटके तरी करता हे बोलणेची पिके वक्ता म्हणे रे विवेके बरे पाहता प्रत्यय आला तरी का करावा गलबला. प्रचित आली आपणाला अंतर्यामी आता असो हे बोलणे विवेकी तोची हे जाणे पूर्व पक्ष लागे उडवणे येरवी अनिर्वाच्य. तव श्रोता करी प्रश्न तरी मागिरी दुसरा प्रश्न आयलो तरी मागीर देही सुख दुःख भोगता कोण. पुढे हेच निरूपण बोलिले असे. सुख दुःख भोगता जावच्याक एक जड असं आणि ते जड चालोवच्याक एक चंचळ असं. त्या चंचळ म्हळ्यार हांगा मन ह्या अर्थान वापरल्या मन शे. तरी पुढे हेच निरूपण बोलिले असे. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे कर्ता निरूपण नाम समास अष्टम. श्रीराम. आता दुसरं आत्मा विवरण समास 9. ह्या समासांतून समर्थाने आत्मा हा जो शब्द घेतला न्ही तो मन ह्या अर्थान वापरला हांगा. आता आम्ही आत्मा म्हळ्यार परमात्मा परब्रह्म जे म्हणटात हडड शब्द आमकां ताजी कले अशी अनुभव म्हणून ना कळ्ळें. तरी शरीर जड ब्रह्म निर्गुण आणि निश्चळ तर मध्य असता आत्मा. आत्मा म्हळ्यार हांगा मन किंवा मनांतूं रिगून आत्मा ताका मनांत आशिल्लो जो आत्मा ते मन आणि आत्मा मेळून जीवात्मा म्हणटात ताका. जीवात्मा तें मन इतलें चंचल आसता आनी जीवात्मा तर तें वासनात्मक आशिल्ली ती मन आणि शरीर हाजी संयोगांतून नाना कर्म आमच्या हातान घडतात. हाका श्री समर्थ देहात्म योग अशें म्हणटात कळ्ळें. तर ह्या पयले 4 आनी शेवटचे 4 ओव्यो आमी पळया तांतूं देहात्म योगा सूत्र सांगल्या. म्हळ्यार समजा मनाक उंडे खावची इच्छा जाली जाल्यार आमकां शरीर ना खावचें जातलें किंवा शरिरांत आत्म ना. शरीर पडल्या पण तांत आत्माची ना तरी सुद्दां खावचें जायना. शरीर आसा तें मडें उंडे लोक खाता ती ताका खावचें मेळटलें खावचें मेळना कले हाल्लनाच. किंवा तो आत्म पळयता लोक शरिरान उंडे खाता आसा ती 13 दिवसू 12 दिवसू खंयचे पुणी रुपान तो थंय फिरता आसतले पण ताका खावचें मेळटलें ताका खावचें मेळना. खा लेको खा म्हणटा तशी नुस्त्या आत्म्याक कळी जायना ताका देहाचें हें जावंका संपर्क जावंका तावळ मात देहान घुसल्यार मात ताका मेळटा. म्हणून नुसतें मनाच मस्त इच्छा आसता. मन जे भायर पडता अंतःकरण आत्म्याक घेवन भायर पडता. मन सुद्दां हे 2 नमुन्याचें आसता. मन 2 नमुन्याचें आसता. खंयचें एक अवसूल पोटांत जावनचें मन जें आसा ताका बहिर्मन म्हणटात. तें मरना पळय तें हांगाच विरून वता लासून वता. आनी एक अंतःकरण जें 6व्या 7व्या म्हयन्यारी गर्भांत घुसता आनी ताज्यान हें हालचाल सुरू जाता समज म्हळ्यार चेडवाली हालचाल आमकां फील जाता आवसूक. तर तें जें अंतःकरण आसा ताजे भितर तो आत्मा आसता आनी तें आत्मन म्हळ्यार इतले दिवस तें गर्भ आवसूक घालाचेरूच अवलंबून आसता. आत्तां तें अंतःकरणाच्या हाज्यान ते ताजेर सगळे संस्कार जातात. त्यांनी ती बरें वाचका बरें हें करका अशें म्हणटा ती
तर हांगा तांणी सांगल्या की मन आणि देह हा जो संयोग खंयचेय कामा खातीर अनिवार्य म्हळ्यार कंपल्सरी आसा, पर्याय ना ताचे शिवाय ताका पर्याय ना. कशी सांगा ती की एक्काच आसा जाल्यार जायना. नुसतो आत्म आसा कल करूं जाता, नुसतें उद्दा आसा आमकां हात ना पांय ना तोंड ना कल आमी पिवचे शकतात रे ना, आमकां देह जाय, देहाचें माध्यम जाय. आमी कले खावचे शकना, कसले उपभोग घेवचे शकना. किंवा देह आसा जाल्यार आत्मा भायर पडून गेला, मड भरल्यान थंय, ताकाय कले करूं जायना. म्हणून ताका म्हणटा ती आत्मा विवरण म्हळ्यार थोडक्यान म्हळ्यार ही देहात्म विवरण, देहात्म योग अशें म्हणटात ताका. तर देह आणि मन हाजे मिलन आतान कलकल गमती जातात न्ही, त्या श्री समर्थांक सुद्दां बेजार दिसता हांणी विचारले प्रश्न पळोवन. आतां थोडे विनोदी पद्दतीने हांकां शिकोया म्हूण तांणी दिल्या. समर्थांक मुखारी थोडे टवाळ श्रोते बसतात न्ही, तशे थोडे बशिल्शे दिसता. म्हणून ते म्हणटात ती टवाळा आवडे विनोद, टवाळकी करूं आयिल्ले हातकल सांगता पळोवया म्हणून ताका विनोद कर न्हू. हें खंयचें तांकां बेजार येवं न्ही म्हणून विनोदी शैलींतून देहात्म भोगात तांणी वर्णन केलें. भूक लागत धर न्हू, जेवण जाता म्हणसरी सादें म्हाका भूक लागली आनी हांव जेवण वाण घेतलें केल्लें, जेवलो, हात धुलो, सगळें जेवण पूर्ण जाता म्हणसरी देहा येता न्हू किंवा आमगे देहाची इंद्रियां येता न्हू, मन कशें कशें काम करून घेता हें वाचतना हांस येता आमकां. म्हळ्यार ते इतली विनोदी वृत्तीन सांगल्या, आमी तें पळोवया. आनी कड्डेरी हें पळय आतां नवावो श्रीराम हाजें नांव आत्मा विवरण. हांगा आत्मा मनाक म्हळ्या, मनाक म्हळ्या म्हळ्यार मनांत आमगेलें आत्म घुसून तें मन चलयता. देहा आनी देह आनी मन, तो मन चलयता म्हळ्यार तो मन म्हळ्यार जिवात्मा, जीव आनी आत्मा एक जावन आमगेलो देह चलयता. देह पूर्ण जड, तें इतलें गोमटें करून चलयता. सुगरण घरची गृहिणी कशी घर चलयता न्ही, तशी तें मन आमकां चलयता. तरी तें एक एक फंत वायट करूनय चलयता, बरें करूनय चलयता. एक फंत आत्म्याच हाजें मनाचो संपर्क जाल्लो, तें मन बरें मन आशिल्लें जाल्यार इंद्रियांचे भोगाने तें अशी जाता तशी जाता, वायट जाता. एक हांगा दिल्या आत्मयास शरीर योगे उद्वेग चिंता करणे लागे. आत्म जेन्ना हें मन शरिरांत येता तावळी प्रत्येक लागीं इंद्रिय विंगड विंगडपणे चलता ती वय की न्ही. शरीर योगे आत्मा जगे हे तो प्रगटची असे. आत्म्याक एकल्याक कले करूं जायना म्हणून तो शरिरांत घुसता आनी शरिरा माध्यमांतन इवन भूत खेत म्हणटात न्ही, कोणकोणा लागली म्हणून भूत लागल्या म्हणून, भूता संचार जाला म्हणून तें कशी जाता कळ्ळें. मागीर तें भूतांक तांगेली इच्छा अतृप्त इच्छा पूर्ण करूंक देहाचें माध्यम लागता म्हणून तें तसल्यांत घुसता ती तशी आसता ती कळ्ळें. म्हळ्यार तेमी ती ते पिशाची योनी म्हणटात न्ही अगदी वायट म्हणून केन्नाय अतृप्त इच्छा दवरनय. तरी आतां सांगल्या देह अन्नची खायेना तरी आत्मा कदापि जगेना. आत्म्या विण चेतना देहा सकैशी. अन्न खायना जाल्यार देहाने आत्म्याक हें चेतन कशें हें कशें येतलें, ताकद कशी येतली, मनाक ताकद येवंक ना, जीवन जावंक ताका. हे एका वेगळे एक करू जाता निरर्थक, उभय योगे कोणी एक कार्य चाले. देहास नाही चेतना, आत्म्यास पदार्थ उचलेना. देहास नुसते देह पळयले ताका चेतनाच ना आनी नुसतो आत्म पळयल्यार रे ताका हात ना पांय ना कले ना, जीभ ना कसले ना, ताके कले उबाऱ्या म्हळ्यार उबारचें जायना. तेमी आत्म्यान नुसतें स्वप्न पळोवची, अरे म्हाका अशी देह म्हळ्यार कशें जातलो जाल्यार स्वप्न भोजने भरे ना पोट काही. आत्मा स्वप्न अवस्थेत जातो परंतु देहामध्ये ही असतो, निद सुरेपणे खाजवितो चमत्कार पहा. कितले गोमटें सांगलें, मजेशीर सांगलें. तरी खरजूल तरी तो मन सांगता देहाक सांगता हातान न्हू खरपी येता आनी खरपी येता. ते खरपूनचे ब्रश मेळटा, हातान खरपून जायना. त्या ब्रशार अशी अशी फाट खर्चिता ती. आमगेलो हांगा एकलो आशिल्लो मांतार पाप, म्हळ्यार आमी मांतारींची एक माम आशिल्लो. तर आमगेल्या वाडींतू अशी हेंशें आशिल्लें वणतीक न्ही, एक वणतीक अशी खरखरी पेंट दिलेलो आसतालो. तर ताका अशी हेंशें म्हळ्यार ब्रशशें ताका वचून फाट अशी 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 करून तो खरपून घेतालो. म्हळ्यार आपल्याक ताका हात पावनाशिल्ले न्ही, म्हापशी खरपून घेतालो. तशी तो निदसुरेपणे खाजवितो, रात्र न्हीद दावन सुद्दां खरपून घेता पडटात थोडे जाण.
थोडे जण दांत वाजयता ती. अन्न रसे वाढे शरीर, शरीराप्रमाणे विचार, वृद्धपणी तदनंतर दोन्ही नहान आळती, लहान आळती, लहान आळती म्हणजे सान्न जातात. कशी? अगदी अन्नरसाने शरीर वाढतात आणि शरीराप्रमाणे विचार घडतात, होय की नाही? त्या अन्नरसाप्रमाणे आमगेर विचार जातात. त्या मिक्याने सत्वगुणी आहार करका म्हणतात जाल्यार वृद्ध जायना पडे. उमेदी वर्णाची अगदी सांज चेडवांकले कळना म्हण जाले आणि हॉड्ड चेडवांक कळता पण वळना, दांते असना ती कलेना. तरी दोन्ही म्हणजे सान्न आणि हॉड्ड लहान आळती सान्न जातात. उत्तम द्रव्य देह खातो, देहयोगे आत्मा भुलतो, विस्मरणे शुद्धी सांडितो सकळ काही. मला एक दारू पिऊन आयलो, देहान खाल्ले दारू, हांव खंय मगल देह खाता म्हणा. कोण तूं? एकलो पितालो 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 आणि कडेर हांव ताका बायल चारदा पेटयताली, ताका आपोवन हाडीन हाता दोन, पण चमकूंच्या जायना ताका. ताका पप्पा पुरो पिल्लेलें आनी घेवं नाका म्हळ्यार तोकल सांगतालो गो तसो. आतां तूं हांगा दोग जाण बसल्यात पळय, त्या दोग जाणांगेर 4 दिसच्या डब्बल दिसच्या जायना पळय, म्हाका चडली म्हूण लेखन तावळ हांव घार येता म्हण. तावळ तो चल्लो म्हणटा पप्पा पुरो हांव एकलोच आसा, हांव दोन ना, तुका 2 दिसता आसा ती म्हळ्यार तूं भरपूर चडल्या, चल आतां घारा म्हण. तशी उन्मत्त द्रव्य देह खातो, योगे आत्मा भुलतो, विस्मरणे शुद्धी सांडतो. मात ते चलना तांकां, म्हळ्यार घेतली मी असले तांकां कले कळनाची. 2 लोकांक अगदी बरे साधक असतात न्ही, ते अशी ट्रान्स सांगत वता ती तांकांय कले कळना. ते डिवायन पितात ती डिवायनाची जी नश चढता न्ही, कसले ना तांकां शुद्धी आसना, तशी जाता. तशी हें तशें न्ही, हें देहाक. उन्मत्त द्रव्य देह खातो, देहयोगे आत्मा भुलतो, विस्मरणे शुद्धी सांडितो सकळ काही. देहाने घेतले विष, आत्मा जाय सावकाश, वाढणे मोडणे आत्मयास नेमस्त आहे. देहान विष घेतले तावळी देह मरता म्हळ्यार कल जाता, आत्मा भायर पण वता. कडे वाढणे मोडणे आत्मयास नेमस्त आहे. वाढणे मोडणे जाणे येणे सुख दुःख हे सगळे देहाचे निगुणे. जाल्यार देहांत आत्मा आशिल्ली ती नाना प्रकारे भोगणे आत्मयास घडे. म्हणजे ते मनाक ताजे भोगका लागता. देह करता, देहा करून मनच करून घेता. देह खरें म्हळ्यार कल करता मन, आणि मन हे वारुळ म्हणजे पोकळ, मुंग्यांचे मार्गची सकळ, तैसेची हे केवळ शरीर जाणावे. शरीरी नाडीचा खेटा, नाडीमध्ये पोकळ वाटा, लहान थोर सगटा दाटल्या नाडी. इतली नाडी आसा ती, खंयची नाडी ताणल्या खंयची जाता म्हूण कळना. एक म्हणटा आमी हें घालून घेवनच्या वचुल्यारी, कले पायजामणी घालून घेवनच्या वचुल्यारी एक नाडी एक बाजून ताणली की सगळी भायर येता, खंयची नाडी ताणका म्हणून कळना, आणि कडे परत घालत बैसा ती. तशी देहान जायना, इतली नाडी आसता ती, पोकळ वाटतं, तांतू कलकल कलकल वत असता. लहान थोर सगटा दाटल्या नाडी. प्राणी अन्नोदक घेतो, त्याचा अन्नरस होतो, त्यास वायो प्रवर्ततो श्वासोश्वासे. म्हळ्यार वाऱ्यान कल जाता, ते अन्नरस मुखार मुखार वायू ढकलता. इवन ब्लड आमगेलें हें म्हणटात न्ही, रक्ताभिसरण त्या वायू मित जाता, वायू तत्वा मिती. आणि तो वायू खंयच्यान मेळटा आमकां? श्वासोश्वास. श्वासोश्वास कोण करता? आत्म्या गेले. त्या आत्म्या गेले चेतना श्वासोश्वास करता. त्या मिती मनुष्य मर्त म्हळ्यार श्वास राबता ती. तांणी सांगल्या मध्ये पयले छान तशिल्लें, विश्वास बैसना न्हय तर नाक बंद करून 2 मिनट बैसा ती म्हण, ह्यो ना बा म्हण. नाडीद्वारा धावे जीवन, जीवन म्हळ्यार जे उद्दाक मात्र न्ही, तरी सगळे आप म्हळ्यार कलें वल्ले प्रवाही पातळ हें धांवत असता. नाडीद्वारा धावे जीवन, आणि त्या जीवनामध्ये खेळे पवन, तांतू वार ताका मुखार ढकलता. आणि त्या पवना सारिका जाण आत्मा ही विवरे. त्या पवनाक जोर मेळच्याक ताच सांगात आत्म्याक चेतन असता. आत्म्याक चेतन असता, सगळ्याची चेतना आत्म्यांतन मेळता. हांग मन ह्या हाजेरी तांणी दिल्या. तृषेने शोकले शरीर, तान लागल्या मस्त, आत्म्या सकळे हा विचार, मग उठवून शरीर चालवी उदकाकडे, उदक मागे शब्द बोलवी.
म्हाका उद्दा दितवे तान लागल्या हे शब्द जाले. ते कोण उलयता? तो आत्म सांगता अरे उल्ल येता मागून घे तान लागले न्हय, नोळीत बसू नका हांगा मागील शिवाय कले मेळना कळ्ळें. गपचूप सगळे जाण उद्दा बिद्दा पितली आनी न्हिदोन पडटलीं. तुका तान लागल्या तूं वच का वचून उद्दा काण घे नाल्यार मागून घे. तरी मार्ग पाहोन शरीर चालवी. ते शरीर उठयता सांगना पड भय बा म्हाका तान लागल्या म्हणून, आनी शरीर अवघेच हालवी प्रसंगानुसार. खंय उद्दा वच आसा म्हूण पळोवन वता, प्याल घेतात आनी उद्दा काडटा. तशी भूक लागली, शुदा लागते ऐसे जाणतो, म्हाका भुकेच जाणीव जाल्या मग देहाला उठवतो. कोण उठयता? आत्मा. उठा उठा देहा उठा, भूक लागल्या तुका. आच्या वाच्या बोलवितो जासी तशी, अगो अजुनी रांदप जाय न्ही वे अशी. तरी त्या अजुनी रांदप जाय न्ही वे म्हणटल्यान तोच आत्मा आसा आनी ताका बायलेन ती तोच आसा. बायल कल म्हणटा बायकात म्हणे जाले जाले देह सोवळे करून आणले, पायात भरून चालविले तातडी तातडी. बरें हें कोण सोवळें कोण तीन सोवळ्यांत रांदप केल्या आयली आनी पांयांत धांवता धांवता आयली वाडूक. कडे ताका त्यासी पात्रावरी बैसविले, नेत्री भरोन पात्र पाहिले, हाता करवी आरंभिले आपोषण. ताका पात्रार बैसना पडे तो ते आयदनांत कल वाडल्या म्हूण पळयता ताटांत. आनी कडेरी आपोषण म्हळ्यार ते हें करतात न्ही, चित्राहुती घालतात तें केलें ताणें. हाता करवी आरंभिले आपोषण. कडे हाता करवी ग्रास उचलवी, मुखी जाऊन मुख पसरवी, दाता करवी चाववी नेटे नेटे. कितले म्हळ्यार कशी समर्थांनी वर्णन कशें केलें, सान्न सान्न सान्न. हाता करवी ग्रास उचलवी, मुखी जाऊन मुख पसरवी, हात आणि दाता करवी चाववी नेटे नेटे. आपण जिव्हेमध्ये खेळे. जिव्हेंतू तोच आत्मा. ते जीभ हांगा थंय हें करता तावळी त्या जिव्हेंत सुद्दां एक रस येता, तो मिक्स करता तांतूं. ते कोण करता? तो आत्माच करता, ते मन करता म्हळ्यार आत्म करून घेता. देह आत्म्याच योग. पाहतो परिमळ सोहळे, म्हळ्यार परमळी रांदप. अय्यो म्हणालो कल जालें, बाय विचार कल जालें अशी करून काडता. यो केसू हो पळय खडो खंयच्यान आयलो, दांत पडतले शिलमो तत्काळ थूक कोण थूक करता. थूक करतलो कोण? तो बी देह तुकता जाल्यार ताका पार पाडतलो कोण? ताका इच्छा दितलो कोण? तरी आत्मा म्हळ्यार मन. अळणी करता मीठ मागे, अगो आजकाल मिठाक दुष्काळ आसवे, कल म्हाका ब्लड प्रेशर ना, इतलें मीठ घाल अशें दिसता, लक्ष कळस तुगेलें अशी. तर कशी करता म्हण दिल्या. हांतूय दाल मनशांतूय तोच आत्मा आसा, बायल मनशांतूय तोच आत्मा आसा बायलेंतू. जाल्यार हो दाल म्हणटा आळणी करता मीठ मागे, बायलेसी म्हणे अगे कागे, डोळे तावून पाहो लागे रागे रागे. गोडी लागताच आनंद, तें बरें जाल्लें. गोड नसता परम खेदे, वाकडी गोष्टी अंतरी भेदे आत्मयाचे. म्हळ्यार दुसऱ्याक आत्म्याक दुख्ख जायशी वाटेल तशें उलयतात एक एकले. इतले मेहनत घेवन तिणें रांदप केल्या, एक खड लागलो आसतलो, इतले कले उलोवचें अंतर भेदतले तशें उलयतात. आयकतलय आत्माची आनी म्हणतलय आत्माची, उलयतलय आत्माची. जाल्यार एकलो तीर मारता आनी दुसऱ्याक अंतर भेदून वता तो तीर आनी जखम करून वता. तशी विंगड विंगड कार्य तो आत्मा विंगड विंगड देहाच्या आनी इंद्रियांच्या संपर्कांत येना पडे विंगड घटन घडतात. नाना अन्नाची गोडी नाना रसे स्वाद निवडी, तिखट लागता मस्तक झाडी आणि खोकी खांक येता ताका. मिरपुडी घातली फार कागे, मिरपुडी घातली फार, काय असे करीते खापर. कसले हे करपोन घाल्या, जिव्हे करवी कठीणोत्तर बोलवी रागे. आज्य उदंड जेविला, आज्य म्हळ्यार तूप, आराम जेवलो, सवेच तांब्या उचलिला, घळघळा घेऊ लागला सावकाश. तान लागली न्ही, जेवून जालें, घळघळ घळ चंबूच तांडा लायलो. तशी देही सुख दुःख भोगता तो एक आत्माची पाहता. आत्म्याविण देह वृथा मडे होय. मनाच्या अनंत वृत्ती जाणणे तेची आत्मस्थिती. मनाची अनंत वृत्ती पळोवच्यो आनी आम्ही तें मन म्हळ्यार हांव न्हय, हांव ताजे पलीकडेच हें जें करचें जाणणे तेची आत्मस्थिती.
म्हळ्यार मनाची कशी अनंत वृत्ती असता ती हें पळोवन आमी सावध गमत दिसता नाटक चालू आसतना केन्ना गमत दिसता आमी अलिप्त राबून श्रोत जावन आमी पळयतात प्रेक्षक जावन तावळ तें नाटक आमकां आवडटा जाल्यार आमीच तो जेवतलो आनी ते शीव खातल बायल जाता ती तावळ आमकां तें एन्जॉय करूं जायना भोका लागता मनाच्या अनंत वृत्ती जाणणे तेची आत्मस्थिती त्रैलोकी जितुक्या व्यक्ती तदंतरी आत्मा इतले लोक असत इतले पॉप्युलेशन इतले व्यक्ती मात्र इतले शरीर असत तांतू आत्मा तोच एकूच ताकाच जगामध्ये जगदात्मा विश्वामध्ये विश्वात्मा सर्व चालवी तो सर्वात्मा नाना रूपे हुंगे चाखे ऐके देखे मृदू कठीण ओळखे शीत उष्ण ठाऊके तत्काळ होय सावधपणे लाघवी बहुत करी उठा ठेवी या धूर्ताच्या उगवी धूर्तची करी वायो सारिखा परिमळ येतो परितो परिमळ वितळो न जातो आता ताका उपम कल दिल्या त्या आत्म्याक तो इतलो वेग असो त्या मनाच वेग हांग आत्म्याक मन 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 म्हळ्या कळ्ळें मन ह्या अर्थाने आत्मा हो शब्द समर्थ वापरत असत हांगा प्रत्येक कडेन न्हय चंचळ आत्मतत्व मनात घुसून मन चलयता मन हे एक शरीराचो भाग जाल्यार ते चंचळ आसता आनी आत्मा तशी आत्म चंचळ जाता ताच्या संपर्कांत येवन आनी सगळे ताका कोण ताजे उपम म्हळ्यार ते इतले वेग ताका मनोजवम मारुत तुल्य वेगम तशी मनोजवम म्हळ्यार मनाचें वाऱ्यापेक्षाही मनाच वेग जास्ती खंय तशी वायो सरिसा परिमळ येतो परी तो परिमळ वितळो न जातो वायो धुळी घेऊन येतो परी तेही जाय आता हांगा वायो गेली वायू इतलो प्रचंड वायू जाल्यार ताजें हाजें वर्णन केलें ताणें कळ्ळें की तुलन केल्या कशी शीत उष्ण वायो सरिसे सुवासे अथवा कुवासे अशी जे परी सावकासे तगणे न घडे म्हळ्यार कळ्ळें की वायू जेन्ना कले सुवास घेवन येता घाण वास घेवन येता कुवास घेवन येता शीत उष्ण फील घेवन येता हें सगळें थोडो वेळ चलता ताजे परिणाम कायम वरना येता आनी वायू मुखार वचून की तेवूय ना जाता आमी ते खंय परमळ येतात की थंय तान धूर वचून की ताजें हें येना सादें फॅना वारो येता आमी फॅना येता बाजू तो वारो आमकां लागना तशी अशी जे परी सावकासे तगणे न घडे वायो सरिसे रोग येती आमगो तसं कॉन्टेजिनस हे रोग सगळे जातात तरी रोग येती नाना रोग जशी आमगे हें जालेलें कोवीड बिवीड जालेलें ते सगळे व्हायरस सगळे वाऱ्यान पसरलेले आसता वायो सरिसी भुते धावती धूर आणि धुकटे येती वायो सवे धुवर येता आणि धुके येता पण ते कायम तग्गना म्हळ्यार कळ्ळें की टिकना वायो सवे काहीच जगेना आत्म्या सवे वायो तगेना आत्म ताजेपेक्षा श्रेष्ठ असं तरी आत्म्यान मनार घेतल्यारी वायो थंय टिकना आत्म्याची चपळता जाणा अधिक आहे आत्म मस्त श्रेष्ठ असं वायोपेक्षा आता ताच भेद दाखयला वायो कठिणास आडतो मस्त वार येत बा खिडकी बंद केली वार येऊन बंद जाता खिडकीन वार भितर येवचे शकना कठिणास अडतो आत्मा कठीण भेदून जातो आत्म तशें आमगें जड तत्व ते भेदून सगळेकडे वता सगळे इंद्रिय अनुभवता कठीण पाहो तरी तो छेदेची ना ताक भेद करचे ताक छेद करचे म्हळ्यार आत्म्याक छेद करूं जायना कठीण पाहो तरी तो छेदेची ना वायो झडझडा वाजे वाऱ्याच आवाज येता आमी हांगा राबू वचलेली खंय कार्ला आनी वचल्यार आमकां 1 नंबर रूम दिताली थंय हाजी पावसाळ दिवसान तांणी बागल बंद केले तरी ताका थोडी पटी अशें आवाज वाऱ्याचो झड 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 वाजता वादळाचे बागल वाजता ती पण आत्मा काहीच न वाजे मौनेच अंतरी समजे विवरो न पाहता शरीरास बरे केले ते आत्मयास पावले शरीर योगे झाले समाधान शरीराक बरे केले ते आत्म्याक पावता आणि शरीराची थ्रूची त्या मनाक समाधान हो अनुभव कोण घेता मन घेता आणि मनाचे थ्रू आत्म घेता देहा वेगळे उपाय नाना
करिता आत्मयास पावेना. हा देह नासतना कसले उपाय कराती त्या आत्म्याक पावना ती. आम्ही हें करी तें करी म्हणटात, आत्म्याक कसले पावना. समाधान पावे वासना देहाचे. तुम वासना तृप्ती करचे स्वय तर वासन अपूर्ण जावन जे वता ती वासनात्मक देह म्हणटात ताका. तशी ते अंतकरण वासनात्मक असता पूण ते तृप्ती करचे खातीर परत परत देहाचोच आश्रय घेवंक लागता का आणि येता. समाधान पावे वासना देहाचे. देह आत्मयांचे कौतुक पाहो जाता हे अनेक. देहा वेगळी आडणुक आत्मयास होय. एक असता उदंड घडे वेगळे पाहता काहीच न घडे. विवेके त्रिलोकी पवाडे देहात्मयोगे. कळवे मला कळले. एक असता उदंड घडे एक असत. हाता बोट्ट पळयात 5 बोट्ट असत न्ही. अंगठोची ना एकल्याक 4 बोट्टान तुम्ही कल करू शकता ती कली जायना कल. अंगठ महत्वाचो. तशी आत्मा ह्या अंगठ्यावरी एक असता उदंड घडे 5 एकत्र येऊच्या शकतात मुठ्ठी. वेगळे पाहता काहीच न घडे. विवेके त्रिलोकी पवाडे देहात्मयोगे. विवेकान पळयल्यारी त्रिलोकांत हो देहात्मयोगान प्रचंड कार्य करता आत्मा. मन विश्व मन म्हणतात ताका. प्रचंड कार्य करता. इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे आत्मा विवरण नाम समास नवम. श्रीराम. तरी आता ती सांगतात कले की देहांतून सुखद दुःख भोगता कोण हाजी उत्तर हांग दिल्या. त्यामुळे आत्मा. आत्मा म्हळ्यार मन. सगळे जे अनुभव येतात ती ते मनाक येतात. फक्त शेवटचो जो अनुभव असो तो मनाक सुद्धा येना. कळ्ळें म्हळ्यार आम्ही तें स्वरूपच आम्ही जातात. हांग मन सुद्दां उन म्हण जाता. मन मागशें फिरता. मूळ माय सुद्दां मरना थंय येना विलीन जाता आणि आम्हीच ताजें रूप जातात. आम्ही म्हणून वरना तिची. तो आत्मा थेंबुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची झाला. गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. त्या आत्म्याक विलय असं पण तो बऱ्या खातीर असं. आता हांगात आमगेलो नवम समास पूर्ण जालो. टायमय जाता असं. आणि आमी 10 समासू पर घेवया. ताजे नुस्तें शिकवण. हांगा न्ही हो समास व्यावहारिक शिकवणुकीचो आसा. तांणी आत्म्याक मनाक कशी एक मणी वोवन एक माळ करतात न्ही तांत एक तंतू आसता न्ही तशी सगळे देहांत सगळे इंद्रियांतू आत्मा म्हळ्यार मन ह्या अर्थान आत्मा. मनच सगळें करता त्या दोऱ्यावरी. सगळ्यांतू सगळी इंद्रियान घुसून मन काम करयता आणि करता. कर्त कोण हांगा मन. जाल्यार हांगा तेणेय हें बरोबर न्हय म्हूण सांगलें. माळेन तूं खंयच्याय दोरो सगळे फुल्लांक आनी मणयांक व्यापून आसता न्हय तशीच मन सुद्दां देहांत सगळी इंद्रियांक व्यापून व्हरता. जाल्यार मन एकच असलें तरी इंद्रियांचे गुणधर्म भिन्न भिन्न आसता ती. आमगो तसो बरबरेची मणी घेयात तुमी धवेची मणी घेयात आनी ताजे भितर रंगीत जर हें घालें तर ताज रंगू त्या मणयांक दिसता. कळ्ळें. तशी किंवा बल्ब एक लायतात पळय ताजे ते आकाश कंदील आसा त्या बल्बाचो हें आकाश कंदिलाक ताजो रंग येता. तशी देहांत सगळी इंद्रियां व्यापून हें मन आसता आनी देहाची पेशींक अंतर्बाह्य व्यापून मन आसता. व्हेरेज माळेंतलो दोरा फक्त मध्य मात्र आसता. तेमीत मन केन्ना श्रेश्ठ. जाल्यार ते खंयचे इंद्रियांक व्यापून रावतकी ते प्रत्येक लागीं इंद्रिय ताजे गुणधर्म भिन्न भिन्न आसता. कोण मोंट आसता कोण थोंट आसता कोण काणस आसता कोण केप्प आसता. सगळे आशिल्ले तरी कोणा बुद्धीच कमी आसता. तरी अशी कोण अडाणी आसता ती. तशी इंद्रियांचे गुणधर्म भिन्न भिन्न आशिल्ली ती तें मन अभिव्यक्त जातना आमी खंयचे पेल्यांत घाल्लें त्या प्रमाण जाता न्हय. हें सगळें आमी आतां मुखाल पंथां पळोवया शिकवण. आनी कडेर 14वो अध्याय चालू जाता. भोगमतस्तव 14वो. अखंड ध्यान नाम अष्टोप्रहर साधने बद्दल सांगलें तांणी. त्यानंतर पळोवया. तरी आतां आमी हांगा राबया आनी समर्थांनी आमचे खातीर पसायदन मागल्या तें समर्थांक स्मरण करून आमी म्हणया.
कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी हे जन हाती धरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी अपराधी जन चुकतची गेले तुझा तुची सावरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी कठीण त्यावरी कठीण झाले आता नदीचे उरी कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी दयाळा कल्याण करी राम राया कल्याण करी दास म्हणे आम्ही केले पावल दयेसी नाही सरी दयाळा कल्याण करी जय जय रघुवीर समर्थ जानकी जीवन स्मरण जय जय राम. कल्ले सांगचे मंडळी हे विवेचन पुष्प दिवसेंदिवस समर्थ आमच्यातून घडवून घेत असती तांगेल चरणाचे दवरचे आमगेल कर्तव्यच तांगेल आम्ही पाय उतार म्हणतात शिवाजी गेले हे ते शब्द पाय उतार जावचे म्हणा कल्ले तांक शरण वच्चे तांगेल कृतज्ञता अवसूल ऋण चुकतवे तशी गुरुतत्वाचे ऋण केन्ना चुकना तरी फक्त आम्ही आमकां जितले थोडे हांव सामको मस्त खावयता आम्ही मोग्गाने एखाद घास तुवें खा मा म्हणून त्याच उश्ट्यांतले घास काडून ते गुरूंक तोंडान घालतात अवसूल तोंडान घालतात तशी आम्ही हे विवेचन पुष्प तांनीच घडयलें तांगेल्या चरणाचेर आमी अर्पण करुया आनी मागून घेवया साधकांक खातीर नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.